Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Agar bawa benino तुमका समेत तंक बड़ो Jesu capun talak alanggarak mudbidrik moga swagat magta sukra rasudis popu vitradis या दिसा विशेष करून आम्ही हांगासर जमल्या आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां खातीर तशेंच राज्यकारभाऱ्यां खातीर आनी तशेंच आमच्या भारतीय धार्मीक मुखेल्यांक खातीर मागोवंक भारतान शांती समाधान न्याय नीती स्थापन जावचे दिशेन आमी वर्त्या मोपान मागोवंक आज आमी संगता जमल्या ह्या संदर्भार आदल्या शुक्रारा तुमकां हांवें सांगिल्लें म्हजे माय हुशार ना ताचे पासून मागा म्हणून आमी सगळ्यांनी मागिल्लें पण शेनवाराच्या दिसा ती देवाधीन जाली तिच्या मरणाची रीत आमच्या आयतार आसा देखून ह्या संदर्भार तिच्या आत्म्या खातीर मागोवंक तुमकां उलो दिता दुखेस कुटुंबा खातीर मागोवंक तुमकां आमी आपणी दिता हेजे दिसा आमचे मदें आसात मनादी बाब अब्राहम डिसोजा डिवायन रेटेड कॉल सेंटर मुल्की हांगाचे ते निर्देशक जावन आसात आज म्हज्या दुकांत वांटेली जावंक आनी म्हाका आदार दिवंक ते हांगासर आयल्यात तांकां तुमकां समेस्त तांचे तर्फेन स्वागत म्हणटा आनी ह्या आराधनांत ते आमच्या खातीर मागतले मिसाचें बलिदान भेटयतले तांच्या खातीर आमी मागया आमी समेस्तां खातीर मागया आतां आमी आराधनाक ऐतीं जावया आराधनाचे गीत आमी गावया नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपार लिपोन आसच्या नमो नमो सोडवणदारा सक्रामेंतांत आमकां राखच्या जेजूक बोपोय सक्रामेंतांत व्हडा भक्तीपणान व्हडा मानान आमी स्वागत करया Jesu Krista Undia rupali ponasya Namo namo survondara Sakramenta tam karaksha Namo namo Jesu Krista Undia rupali ponasya Namo namo survondara Sakramenta tam karaksha सर्गी सो देव तो आमका मेळोक रावला देवपोन लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या रुपार येवन तूं आमचे संगी रावता आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा नमो नमो सर्वंदारा सक्रामेंता tam karaksha जिणयेचे सुख दुख तुका सांगोंक आयल्या तुजे तोंड बुजवून आशेव नागारावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कुरपेचे देण्या भंडार घेवन नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनाशा
नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा आमचो स्वामी जेजू ह्या बोपोवीस सक्रामेंतान हजर आसा. त्या बोपोवीस सक्रामेंतांत हांव आमचेर ताची दयाळ दिश्ट घालून आसा. आमी ताचेर दयाळ दिश्ट घालया. ताच्या मुखामळाच्या परजळान आमची दुखां बुजोवन दी. आमची खंत बेजाराय पयसरून दी. ताच्या मुखामळार आसच्या त्या शांतीत थावन समाधानीत थावन आमकां धैर्य मेळोवन दी. आमकां बरी भलायकी मेळोवन दी. आमकां सुटका सोडवण मेळोवन दी. आमच्या जिविताचो अंधकार सगळो नपयसावन आमची मुखामळां संतोष बरी जावं दी. ताचेर दीस घाल. ताची उतरां आमी आयकोवया. दोहडा मोगान म्हाका तुका आपयता. कश्ट जाल्यार हांव म्हज्या सरशी येया. वाजान हवयतल्यान हांव म्हज्या सरशी येया. आनी हांव तुमकां विशय दितलो. पयस आमी जेजू आज हांगासर हे रेतेर करूंक हे नव्यान करूंक जमलेले आसा. तूं बुजावण दी जेजू. हांगासर आयिल्ल्या पिडेस्तांक गूण कर जेजू. कश्टांत असल्यांचे कश्ट हळू कर जेजू. विविध तरांचे तात्वार आसा. सबार जाणांक काम ना तांकां बरें काम मेळोवन दी जेजू. घरान शांती समाधान ना तांकां घरान शांती समाधान मेळोवन दी. मनस्ताप आसा एकामेका बगसून राजी संधान जावन माया मोगान जिवन दी. भुरगीं बाळां बऱ्या फुडारा पावोवन दी. वेळार आमच्या भुरग्यांच्या तरणाट्यांचे खाजर जावन दी. बरो सक्रामेंत जोडून दी. देव आपण स्वीकार करून दी. तांच्या वेपार वयवाटाचेर हर एकल्याच्या शेता भाटांचेर तांच्या आस्ती बदिकाचेर तांच्या जिविताच्या हर एका गरजांचेर आशीर्वाद घाल समिया जेजू. सर्गोक्तका नामा समेत तांचेर बेसांव घाल समिया जेजू. लागी सरतांव सोम्या सांगतांव तुजी गोडसाण. तुजे संगी रावून विसरतांव जिये कोडसाण. संतोष जातांव आमी घेवन तुजें दर्शन. साक्षी तुका आमी तुज्या पोवी स्पर्शान. नमो नमो जेजू क्रिस्ता मुंड्या रुपाली बोनास्या. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता मुंड्या रुपाली बोनास्या. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. सक्रामेंतांत आमकां रक्षा. मोगाच्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कापाटी प्रवाद्याचेर जैत व्हेल्ली. कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारांत आसच्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुम्ही म्हणा पूर्ण भुरग्यानो पूर्ण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कापाटी प्रवाद्याचेर त्या कापाटी प्रवाद्याचेर जैत व्हेल्ली. जैत वेल्ली. कारण तुमचे सवे कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो आसा तो आत्मो संसारात असलेल्या आत्म्या प्रास संसारान असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. चड बळादीक. मोगाच्यान हे देवाचें उतर जो आमच्या पहिल्या पत्रांत 4थ्या वसरांत 4थ्या वळीर आसा.
हे देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया. आमी कोण म्हूण आमी जाणा जावया आनी बो पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं आमी उलोवया. देखून परतून म्हणा सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. आमी बापाची भुरगीं जावन आसा. आमी बापाची भुरगीं जावन आसा. आमी देवाच्या घराण्याची, आमी देवाच्या त्या घराण्याची, कपाटी प्रवाद्याचेर या कपाटी प्रवाद्याचेर जैत वेल्ली जावन आसा. जैत वेल्ली जावन आसा. देवसाराचेर, देवसाराचेर, सैतानाचेर, सैतानाचेर, ताच्या वनवण्याचेर, ताच्या वंदवण्याचेर, ताच्या ओडण्याचेर, ताच्या ओडण्याचेर, ताच्या ताळण्याचेर, ताच्या ताळण्याचेर, ताच्या कुतंत्रांचेर, ताच्या कुतंत्राचेर, ताच्या वितर्कांचेर ताच्या वितर्काचेर आमी जैत वेला, आमी जैत वेला, आमी जैत वरी जैत आमी जैत वरी तुझ्या जैत, कृपेच्या बळान तुझ्या कृपेच्या बळान आमी जैत व्हरतेल्या. आमी जैत वरतेल्या. आमचे थंय आसा तो आत्मो, आमचे थंय आसा तो आत्मो, आमचे थंय आसा तो आत्मो. आमचे थंय आसा तो संवसारांत असल्या आत्म्या प्रास संसारांत असल्या चड बळादीक, चड बळादीक, चड बळादीक, चड बळादीक, चड बळादीक. चड बळादीक. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्यान आमचे थंय आसा तो आत्मो, पवित्र आत्म्या थंय चड बळादीक. कित्याक मोगाच्यान आमी वाचता जेजूचें सुत्रां जुवांच्या वांजेलान 14व्या वसरांत 19व्या बळीर जॉन चॅप्टर 14 वर्स 19 जेजू म्हणटा संसार म्हाका पळोवचना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात कित्याक हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. संसार जेजूक पळोवंक शकना, आमी ह्या बोपोय सक्रामेंतान जेजूक पळोवन आसा. हांव देखून ताळये भेटोवन देवा गर्गा आनी होकलाप दिया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आनी स्वामी जेजू जियेता मोगाच्यानो सरकार जियेता मातनी आमच्या काळजांत जियेता. बोपोय सक्रामेंत आमी हरी एका दीस आमी साच्या बलिदाना वेळा सेवता देखून तो आमच्या काळजांत जियेता देखून मोगाच्यान आमी जियेता. ससनाच्या ससनाक परतून ताळये भेटोवन देवा गर्गा आनी होकलाप दिया. हालेलुया, हालेलुया. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. संसार तुका पळोवंक शकना संसार तुका पळोवंक पूण शकना, आमी तुका पळयता. पूण आमी तुका पळयता. आमकां तुवें देणें दिलाय, आमकां तुवें देणें दिलां. आमकां तुवें पवित्र आत्मो दिलाय. आमकां तुवें पवित्र आत्मो त्या दिलां. पवित्र आत्म्यांत त्या पवित्र आत्म्यांत आत्मीक दिश्ट तुवें म्हाका दिलाय. आत्मीक दिश्ट तुवें म्हाका या दिलाय. बोपोय सक्रामेंतांत या पवित्र तूं सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. तूं खरोच हजर आसा. तुका हांव पळोवन आसा. तुका हांव पळोवन आसा. तुजो अनुभव म्हाका जावन आसा. तुजो अनुभव म्हाका जावन तुजी आसा. कृपा म्हजे थंय वळता. तुजी कृपा म्हजे थंय वळता. तूं म्हाका गुण करताय. तूं म्हाका गुण तूं करता. म्हाका रूपांतर करताय. तूं म्हाका रूपांतर तूं म्हाका करता. नवो व्यक्ती करताय. तूं म्हाका नवो व्यक्ती करता. तूं म्हजे थंय जियेताय. तूं म्हजे थंय जियेता. देखून हांव तुजे थंय जियेता. देखून हांव तुजे थंय जियेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्यान आमी सर उबे रावया आनी जेजूच्या हाजेरपणांत ताचो चड आनी चड अनुभव करून आमी गावया. जेजू 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 म्हणून गावया. गावन गावन आमी नाचोया. हालेलुया, आमेन म्हणून आमी गावया. B9 कंतार नंबर 39 तुमच्या बुकांत या तुमकां थंयसर स्क्रिनाचेर पळोवंक मेळटा ती उतरां. जेजू जेजू म्हणून आमी गावया. गावन गावन आमी नाचोया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया. गाऊन 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 आम्ही नाचूया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया. गाऊन 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 आम्ही नाचूया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. ये जेजू तू आमचे मोदे. 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 जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया. गाऊन 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 आम्ही नाचूया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया. गाऊन 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 आम्ही नाचूया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. हल्लेलुया
दोन्ही हात वयर कर जेजूचो अनुभव करया दोळे दांबून आमच्या आत्म्याचे दोळे उक्ते करया लेट अस ओपन आवर स्पिरिच्युअल आयज सी जीसस जेजू पळया या बोबोई सक्रामेंतान खरोच जेजू हजर आसा तो आमकां दिसून दी ताजे हजरपण आमकां अनुभव जावन दी रोजार सायबीण मरी माय आमच्या मध्ये आसा सांत भक्त हांगासर आसात आंज पडवी हांगासर आसात तांच्या सांगाता मेळोन व्हडा संतोषान व्हडा वैभवान व्हडा महिमेन त्या देवा गर्गांनी उकळाव दिवया भर तूं आमकां तुज्या मोगान शांती 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 जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावन 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 आमी नाचुया जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावन 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 आमी नाचुया हाल्लेलुया आमेन हाल्लेलुया हाल्लेलुया आमेन हाल्लेलुया हाल्लेलुया आमेन हाल्लेलुया हाल्लेलुया आमेन हाल्लेलुया परतून दोळे दांबया आत्म्याचे दोळे उक्ते करया जेजूचो अनुभव आमकां जावन दी ताच्या मुखामळचो बरजळ तुमचेर पळजळोवन दी जेजूच्या मुखामळचो बरजळ तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या कुटुंबाच्या सद्या खातीर मागा प्रे फॉर एवरी मेंबर ऑफ युअर फॅमिली गांवांत परगांवांत खंयसर आसा तांचे खातीर मागा घालपाचो लोक गांवांत आयला पॉयंट करता तांच्या सुरक्षे खातीर मागया भारत देशांत स्वातंत्र्योत्सव खातीर तयाराय जावन आसा ती तयाराय बऱ्या हातान जावचे खातीर मागया कसलेच गडबडी जायनासे कसल्याच तरेचे अपाय घडनासे अनाहुता घडनासे सगळ्यां खातीर मागया मरियमाच्या सर्गी देवा बापान घेवनचे ते फेस्त आमी आचरिता मरियमाचो अनुभव आमी करया त्या फेस्ता खातीर बरी तयारी आमी करया दी तूं आमकां तुजो उल्हास संतोष 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 जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावन 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 आमी नाचुया जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावन 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 आमी नाचुया हाल्लेलुया आमेन हाल्लेलुया हाल्लेलुया आमेन हाल्लेलुया हाल्लेलुया आमेन हाल्लेलुया हाल्लेलुया आमेन हाल्लेलुया पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर मागा जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां दी जेजू आमच्या भुरग्यांक जाणवाय दी जेजू समजणी दी बुधबार दी धैर्य दी गिन्यान दी देव बिरांत देव भक्तांच्या काळजान घाल हे पवित्र आत्म्या देवन ये गोवा बैलांनी व्हडा मोगान एकामेकाचो मोग करूं काजारी बोबोई सक्रामेंत आपुरबायेन सांबाळून भुरग्यांनी विधेय जावन बरें शिकप शिकोवन बरो फुडार आसा करून हे पवित्र आत्म्या देवन ये आमकां अभिषेक कर हे पवित्र आत्म्या कृपे देण्यानी भर पवित्र आत्म्या तुज्या फळांनी नेटय हे पवित्र आत्म्या देवन ये भर तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान 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 जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावन 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 आमी नाचुया जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावन 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 आमी नाचुया हाल्लेलुया आमेन हाल्लेलुया 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 हाल्लेलुया
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आज मोगाचनो सांत दुमिंगा वा डॉमिनिकाचे आम्ही फेस्त करता डॉमिनिक गुजमान म्हणटा आमी डॉमिनिक सांत डॉमिनिक असो मेळ आसा डॉमिनिक मेळ ह्या मेळाचो घडणार ल्हानपणांतूच विशेष उर्बेन भरलेलो देवाचें उतर परगटचे खातीर देवा विरोधी आसात समर्थी विरोधी आसात तांकां पवित्र सभेच्या वेंगेन हाडच्या खातीर सगळ्या युरोपांत भोंवन सुवार्ता परगट करून संपूर्ण तरान देवाच्या राज्या खातीर आपणाक समर्पण दिल्लो 13व्या शतमानांत जियेल्लो भाग्यवंत हो सांत डॉमिनिक जावन आसा आनी आज आमी व्हडा मोगान उडास करता आमचो मनादीक बाब मेल्विन नोरोन्ना दुखांत आसा ताच्या मोगाची आवय लिना नोरोन्ना मरण पावल्या आमकांय व्हरतें दूख तिका हांव जाणा भोव अपुर्बायेची मोगाळी स्त्री जावन आसा आवय जावन आसा एक बरी आदर्श ताच्या पतीची पतीन जावन आसा ताचें नांव पिटर नोरोन्ना तोय मरण पावला 7 जाणां भुरग्यांक तिणें भोव अपुर्बेन ल्हान व्हड केल्लें जावन आसा तांचे पैकी मनादीक बाप मेल्विन नोरोन्ना विशेष उर्बेन बदला सुवार्ता परगट करूंक तशेंच डॉमिनिका ती उर्बा आसली आमच्या पाद्रापांत विशेष उर्बा आसा सुवार्ता परगट करूंक रेतीरे चलोवंक मागणें चलोवन व्हरूंक लोकांक देवा लागीं हाडूंक देखून फादर मेल्विन नोरोन्ना आनी ताच्या भावा भयणींक देव बुजोवं दी म्हणून भोव पयस सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी मागया तशेंच मरण पावल्या लिनाबायेक ताच्या पतीक पिटराक कुटुंबांतल्या समेस्तांक देव सासनाचो विशेव दिवन दी म्हणून सांगता म्हणून आमी मागया सासनाचो विशेव दिदिका येसमिया निरंतर प्रकाश समाधानांत विशेव घेवन दी आमेन सरलेले मरण पावल्या समेस भावार्थांचे आत्मे देवाच्या खाकोतीन समाधानांत विशेव घेवन दी आमेन मोगाच्यानो जेजू आमच्या सांगात आसता आसतना आमकां मोगाच्यानो आमच्या मोगाच्या मनशाच्या मरणांतय आमकां आसा पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो ह्या भरवशान ह्या कुटुंबाक बुजावण मेळोन दी माती आमच्या कुटुंबांत आमची मोगाची मनशां मरण पावतात माती जायते कश्ट संकश्ट दूख आमकां येता त्या वेळार आमी निराश जावन जो बगार जेजू मोगाच्यानो जेजू आमचें तें आसा जय देखून जेजूक आमी आपोवया आनी एक वय गीत आमी गावया जेजू जेजू म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादार जेजू जेजू म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार हें गीत आमी गावया जेजूक आपोवया मोगाच्यानो दोळे धांपा मोगाच्यानो दोळे धांपून दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवर मागा जेजून हे जडूच तुमच्या मदें कोणाकी विशेष बुसांची दूख आसली जीसस हॅज टच्ड यू अँड हील्ड यू गोमटेची दूख आसली स्पॉन्डिलायटीस गूण जाल्या गोमटी जाल्यार हालोवन पळया कोणाक गोमटी दूख आसली संपूर्ण तरान गेली ती जेजू येतच मोगाच्यानो तो गूण करता मोगाच्यानो देखून तुमी दोळे धांपून मागणें करीचे जेजूचें दर्शन घेसे तुमच्या आत्म्यान पवित्र आत्म्याच्या बळान मागासे आनी कोणाकी पोटांत आसली दूख एसिडिटी जावं करो गॅस्ट्रायटीस जावं करो या पँक्रियाटीक समस्या आसा तुमकां पँक्रियासाचे मेदोजिकार आसा ग्रंथीचे या थंयसर लिवर गॉल ब्लॅडर स्टोन आसा पिंतान फातर जाल्यात डाक्टरान काडीचे म्हळ्यार विशेष दुखता आनी कोणाकी गॅस्ट्रायटीस आसा विशेष गॅस भरून थंयसर तुमचें तें डायफ्राम फुल्ल्या ब्रिंदला पोटांत विशेष दुखता हर्निया जाला कोणाकी जेसस इज टचिंग यू अँड हिलिंग यू ऑफ युअर हर्निया आनी कोणा मुताचे समस्या आसा युरिनरी इन्फेक्शन आनी कोणाकी फायब्रॉइड्स आसात PCODचे समस्या रक्तस्रावाचे समस्या जेजून गुण केल्या म्हूण चिंत पायल्स विशेष जावन ते मोला व्याधी वयत उदकाडे करूं येता रगत येता आनी थंयसर दुखता तुका रगत येता दुखता पोटांत ती व्हडल्यान कितें धाकट्यान कितें जावन रगत वेता देखून डाक्टरान म्हळां वय देर इज इंटरनल ब्लिडींग बट जेजू तुका गुण करता कॅन्सर पिडेस्तां खातीर कोणी मागोन आसा जेजू तुका गुण करनासा भावार्थांत तुवें मागयल्ल्या वेळार विश्वासान तुवें मागयल्ल्या वेळार दोळे धांपून समयाचें दर्शन घेवन सर्गींच्या राज्यांत देवाच्या राज्यांत सरकार थंयसर देवाच्या सिंहासना मुखार उबो रावन तूं मागणें करता आसतना मोगाच्यान आमी दोळे धांपता आसतना आमी आत्म्यान आमी देवा लागीं वचोंक शकता देवा मुखार आमी रावता आमचो आत्मो देवा मुखार रावता देवाचेर आमची नदर घालून देवाची दया काकूत मागून आमी मागता आसतना मोगाच्यान तुमची मोगाची मनशां कोणीय आस्पत्रेंत आसा तुमी मागून आसात कॅन्सर पिडेस्ता खातीर कोणा तरणाट्याक काम ना आनी कोणाकी शिकोवंक आसा ह्या दिसांनी नीट एग्जाम बरयल्या MBBS शिकोवंक आसा या BSc नर्सिंग करूंक आसा इंजिनियरींग करूंक आसा बऱ्यांत बऱ्या विद्या संस्थांत इन्स्टिट्युशनांत एडमिशन जायचें तुजें मागणें देव आयकता तुजें मागणें देव आयकता तुजी भुरगीं कोणी कोटमाची थंयसर परगांवांत आसा जर्मनींत या आयर्लंडांत कॅनडांत या अमेरिकांत सिंगापूर या खंय थंयसर तांकां काम जायचें परमनंट विजा जायचें देव दिता भावार्थान आनी विश्वासान जेजूक आपयानी म्हणून जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव जेजू जेजू म्हज्या काळजांत येवन राव फक्त तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार
जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, फुकतें तुका म्हजें काळजादा. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजें तुजें दरबार. शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातले वादळ ओटुल्ले. शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातले वादळ ओटुल्ले. कोण्या बाबाड्याक तुवें वासयले, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. कोण्या बाबाड्याक तुवें वासयले, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, फुकतें तुका म्हजें काळजादा. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजें तुजें दरबार. जैत देवसरा तुका स्नाडतना, जेजू तुवें जिखून दाखयले. जैत देवसरा तुका स्नाडतना, जेजू तुवें जिखून दाखयले. म्हजे पाकाची मोडां म्हणटना, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. म्हजे पाकाची मोडां म्हणटना, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, फुकतें तुका म्हजें काळजादा. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजें तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, फुकतें तुका म्हजें काळजादा. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजें तुजें दरबार. चलय म्हजें तुजें दरबार. दोन्ही हात वर करा. चलय म्हजें जेजू तुजें तुमच्या दरबार चलयता, जेजू दरबार. तुमचेर अधिकार चलयता. त्या जेजूच्या अधिकाराक संपूर्ण तरा समर्पण दिया. क्लोज युअर आयज एंड प्रे. क्लोज युअर आयज एंड प्रे. डोळे दाबा आणि मागणे करा. आत्म्याच्या बळान मागणे करा. विथ द पॉवर ऑफ द स्पिरिट प्रे. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. दायकान बसात मोगाच्या नांव सोमी जेजू खरोच सिहा पळय सक्रामेंतांत हादर आसा. सांत डॉमिनिक एक भाग्यवंत भक्तिवंत आनी विशेष उमेदीन भरलेलो व्यक्ती जावन आसलो. मोगाच्या नांव ताच्या काळार कितलीं अजापां विजमितां जालीं म्हणून ना. आजय मोगाच्या नांव सांत डॉमिनिकाच्या वय मजतीन आमी मागता आसतना वर्ती अजापां विजमितां जातात. कित्याक म्हळ्यार तो तितल्या भक्तीपणान देवभिरांतीन आनी देवाच्या मोगान बरोवन संवसारांत मेकळो जावन व्हडा दुबळीकायेन व्हडा निश्कळपणान व्हडा विधेयपणान ताचें जिणी तो जियेलो. आमी पळयत पुस्तकांत वाचता मोगाचें न्हू. जेजून एका आर मारलेल्या गूण खर्चें तें घडीत आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत 5व्या वसरांत 17व्या वळीर तावन 20 आनी 6 वळ पर्यंत. इफ यू ओपन द होली बायबल, गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 5 वर्स 17 to 26, थंयसर आर मारलेल्याक जेजू गूण करता. आनी तें घडीत पळोवंक या थंयसर गवाय जावन जायतो लोक आसलो. आनी ते लोक विस्मीत जाता तें आमी वाचता थंयसर अकरेक 20 आनी 4 वळीर. इन वर्स 24 आर मारलेल्याक जेजून म्हळें, हांव तुका सांगता उठ आनी तुजें हांतूळ घे आनी चल. तक्षण आर मारलेलो उठलो, ताजें हांतूळ ताणें घेतलें आनी तो चलोंक लागलो. मोगाचें न्हू. 20 आनी 6 वळ म्हणटा समेस्त थाटक्क जाले आनी देवाक वर्णूंक लागले आनी भिरांतीन म्हणाले, विचित्र घडीतां आज आमी देखली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें नांव आर मारलेलो
जेजू ताका म्हणटाना उठ आनी चल म्हणटाना चलोंक लागलो. आर मारलेल्या तुमी पळयलां की ना? आमच्या फावटी थोडे फावटी आमकांय न्हिदोन उठ्ठा आसतना आर मारलेले बरी जाता. हात मूय येता, पांय मूय येता, उखलूंक जायना. पांय आसता की ना? पळोवंक पांयां बरींत दिसता, बोटांय तशींच आसात, कांय मोडोनात, हाडां मोडोनात, गाय जावना, कांय ना, चिवळोना, कांय ना. पूण पांय आसा उखलूंक जायना, जड जड जाता तुमकां. हात उखलूंक जायना, जड जड जाता. या तुमकां हात ना म्हणल्यार बरी बगता. तस मोगाच्यान सगळ्या कुडीक आर मारल्या पूण चिंत्या, तो आर मारलेलो कसो आसता? न्हिदोन आसता. पांय बरे आसात, हात बरे आसात, सगळी कूड माथ्यातावन बरी आसा. दोळे आसात पूण ताका सारकें दिसना. कान आसा ताका आयकना. तकली आसा पूण मेंदू काम करिना. हात आसात, हात उखलूंक या कितेंय काम करूंक जायना. पांय आसात, चलोंक जायना. पेंकट आसा, उठोन बसोंक जायना. कूड सारकी बॅलन्सर समतोलनान धरूंक जायना. खंयचेंच काम करूंक जायना. सगळी कूड आसून कांय फायदो ना. आनी तस जाल्यार मागीर खंयचें न्हू, जेजू ताका सांगता आसतना उठ, घे तुजे हांतूळ आनी चल म्हणटाना म्हाका तनचो चलोंक लागलो. म्हाकाचें न्हू, सबार जण आर मारलेले बरी आसतात, पळोवंक बरें आसात. एकामेका पळया कशीं आहात? बरी मात न्ही, सोबीत आहात न्ही. हां, माथ्या तावन पांयां बरी आहात. पळया माथ्या तावन पांयां बरी आहात, सोबीत आसात न्ही. आसात की ना? हात पांय आनी सगळ्यांचे सारके आसात की ना? पूण म्हाकाचें न्हू, थोड्यांक इल्लें चड काम करूंक जाता, थोड्यांक इल्लें, थोड्यांक काम करूंकूच जायना. थोड्यांक सगळो दीस न्हिदत येता, थोड्यांक जेमंत येता, थोड्यांक शिकोवंकूच जायना, थोड्यांक हे बरो फुडार आसा करूंक जायना. कित्याक? थोड्यांक म्हाकाचें ना आर मारलेले बरें आसता. एका भुरग्याक एका आवयक ताची शेजारची वाड्यागारां म्हणाली आनी SVP कुमक करता न्ही. SVP म्हळ्यार सेंट विन्सेंट डी पॉल सोसायटी कुमक करता. म्हणूंक लागली, फादर ह्या भुरग्याक देंवसार लागले बरी, बो मारता कालकिता, शिकप ताणें अर्द्यार सोडलां, हायस्कुलांत अर्द्यार सोडलां, तो शिकना. आवय सारकें काम करना आनी तांकां कोण ना, तिचो पती सरला आनी एक तेंगे हॉस्टेलांत आसा, सिस्टां पळयतात. एका पुताक कितें आवयक पळोवंक जायना. ताका कितें देंवसार लागलागी, सैतान लागलागी, ह्या कितें जालां? म्हाकाचें न्हू, त्या वेळार हांवें म्हळें तांकां एक रेतेर करून दी, देवाचें उतर ती आयकून दी आनी तांकां बरेंपण लाभतलें. ना फादर, तांचो पयलें देंवसार धांवड्या, तांचें तें आसलो देंवसार धांवड्या. थोडे फावटी म्हणटा न्ही, धांवड्या म्हळ्यार रेड्यांक धांवडयल्या बरी, गोरवांक धांवडयल्या बरी, तांचे तेंगे देंवसार आसल्यार धांवडोया म्हणून. हय, हांवें म्हळें म्हाका तो देंवसार सैतान दिसना, कशें ताका धांवडोवचें? पयलीं तें देवाचें उतर आयकून दी. म्हाकाचें न्हू, तांकां रेतीर एक हाड देवाचें उतर आयक अशें केलें. तांच्या लागीं उलयता आसतना म्हाका कळ्ळें, ती आवय दोगां जाणां भुरग्यांक सांगता, परगांवांत काम करनासली मास्कट, बऱ्या कामार आसली घोव बायल भुरग्यांक, पूण एकाच परा घोव सरलो, मरण पावलो. बायलेक धोको जालो. दोगां भुरग्यांक आनी तक्षण ती गांवाक आयली, पूण हो धोको तिका जाल्लो आघात, आमी म्हणटा ट्रावमॅटीक एक्सपिरियन्सीस, ती सगळी देदेस्पर जाली, पिसांतर जाली, मानसीक जाली, एका तराच्या बंदडेंत आयली, एका तराच्या एका सावळे काल ती आयली. ती कितें करता, कितें उलयता म्हण कळना. भुरग्यांक गाळी दिताली, श्रापतली. देखून भुरगो शिकना जालो. उपरांत तोय भियेलो, तोय कावजेलो, दूय कावजेलें, तोय भियेलें. देवा करगा दुवेक हॉस्टेलांत दवरलें. त्या शिश्टांनी त्या दुवेक मोग दिलो, आवयचो बापायचो. तें तरी संपूर्ण बरें ना जाल्यार इल्लें तरी बरें आसा, पूण आवय बरी ना. देखून पूतय बरो ना. देखून सगळीं चिंतात तांकां देंवसार लागला. पण देंवसार जावंक पुरो, देंवसाराची सकत जावंक पुरो, पूण आतां तांकां बरीं आसात, कांय करूंक जायना. तरणाटी पूण कांय करूंक जायना. भुरग्यां बरें करून पळोवंक जायना, काम करूंक जायना. भुरगो बरो आसा, शिकोवंक जायना. जेन्ना मोगाचें न्हू, देवाचें उतर तांकां आयकत आसतना तांकां सवकास बरेंपण लाभलें. सवकास तांकां कळ्ळें, त्या भुरग्याक कळ्ळें. आनी तो भुरगो बरो जालो. आनी तो आतां बरो जाल्या उपरांत मोगाचें न्हू, तो म्हणटा, कोण म्हजो बापूय? देव म्हजो बापूय. देव म्हजो बापूय. देवाचें उतर आयकत आसतना, बापूय सक्रांतीचें आराधन करता आसतना म्हाका सर्गीचें दर्शन जालें. म्हाका थंयसर म्हजो बापूय, म्हजो डॅडी मरण पावलो, देवा मुखार आसा म्हणलें, सत म्हाका उगडापें जालें.
हांव येदोळ पर्यंत बापूय मरण पावल्ल्या म्हळ्यार दुखाच्या एका बंदड्यांत सांकळीन सांपडलो एक म्हाका आर मारलेल्या बरें जाल्लें. आय वॉज पॅरलायज्ड बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ माय फादर. आनी म्हजी आवय मानसीक जाल्ली, म्हाका सोसूं जायना ती गाळी शिराप दिताली, पोसडें उलयताली, कितें उलयता म्हण करतना तें आयकून आयकून म्हाका पुरो जाल्लें. देखून हांव झगडटालो, गाडी दितालो, बोम मारतालो, कलकितालो, देंवसार लागल्या बरें करतालो. कित्याक हांव सगळोच म्हजें ती देवान दिल्लें बरेंपण हांवें गळसूंक हांव सोकोवना. देवान दिल्ली ती जाणवाई, म्हजी गिन्यान, म्हजी समजणी बरी करून वापरून शिकोवंक हांव सोकोवना. आतां म्हाका परतून उमेद आयल्या हांवें शिकासय बरो फुडार आसा करीसय. आनी ताच्या आवय ती सवकास बदलावण आयली, सबारे तरी गेल्या. मोगाचें न्हू, आतां बऱ्या तरान ती जाल्या मात न्ही, बरी शांती समाधानान ती कामय करता, भुरग्यांक बरें करून सांबाळटा. आतां दुयेक हॉस्टेलांतले काणयेन हाड, घरा हाड दवर. मोगाचें न्हू, गोवाचें घर आसलें, जागो आसलो, तें सगळें बरें करून ती आतां सांबाळटा, बरें नितळ करता. थंयसर इल्ली तरकारी आनी कितें वनस्पती करून घरय नितळ केलां, जागोय नितळ केला आनी आपुरबेचें कुटुंबा जिवीत जिवन आसा. ताळये भेटोवन देवा घर आनी हुकला पिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना. मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत तशेंच आमकां आर मारूंक साध्य आसा. कितें मारूंक साध्य आसा? सगळें आसा, पूण आमकां तें गळसूंक जायना. सगळें आसा, जबार तरान. मोगाचें न्हू, म्हाका तुका आर मारयेत. इंग्लिशान आमी म्हणयेत यू कॅन बी बावंड. बावंड म्हळ्यार बांदून घाल्ल्या बरी तुका जावयेत. खंयच्या तरान पयलें जावन आसा. मोगाचें न्हू, त्या भुरग्याक हांवें सांगलें बापूय सरलो, या त्या पत्नीक घोव सरलें, तें दूख तांकां आर मारलेलें बरें करूंक साध्य जालें. सबार जाणांक मोगाचें न्हू, आवयचें बापायचें मरण, भावांच्या भयणीचें मरण, या थोडे फावटी काजारी जिवितांत तरणाटपणार घोव सरलो, या बायल सरली, थोडे फावटी मोगाचीं भुरगीं सरलीं. जिणीभर मोगाचें न्हू, तस बांद पासून आमी रावचें न्ही, आर मारलेल्या बरी जावन रावचें न्ही. त्या आरीच्या पिडेस्ता पळय तस ताच्या इश्टांक तांकां हांकां जार तें दूख जालें, तांणी ताका होवन हाडलें जेजू लागीं. बिरमोतींतली देवा घरगां ताका बिरमोचिंतले मेळ्ळें. थोडे फावटी मोगाचें आमकां बिरमोचिंतले कोणीय मेळना. देखून देवाच्या उतरांतय मोगाचें न्हू आमची मोतूच सोडा सई. आनी जेजूचें उतर म्हज्या तुज्या काळजांत रिगासय. जेजून म्हळें जुवांच्या वांजेलांत 11व्या वर्सांत 25व्या वडीर, जॉन चॅप्टर 11 वर्स 25, हांवूंच जिवीत आनी हांवूंच पुनर्जिवंत. हांवूंच जिवीत आनी हांवूंच, जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यारय, जो कोण म्हाका सतमंता जिवंत आसतना सतमंता तो सासनाक मरचो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताचो अर्थ मोगाचें आमी सुकोवन आमी एका बंद पासाकाल बंदडकाल आयल्या तरी देवाचें उतर आमच्यो सांकळी, आमची साळां सगळीं तुटोवन घालता, सगळीं वितर्कां आनी गर्विश्ट पागोर आमच्या जिवितांत आयिल्ले सगळे मोडून देसवाड करता आनी आमच्या भितर असल्या देवाचें हाजेरपण मोगाचें उजवाडा काडटा. दुसरें मोगाचें आमच्या जिवितांत आमकां बंदडेकाल हाडयेत ना बोगसणें आनी खोडू अनुभव. जर तर आमी बोगसूं ना. एक भयण ती तिच्या भावांक बोगसूंक तयार ना. कित्याक ती काजर जाल्या उपरांत तिचो घोव मस्त भियेतलो, जायतो कश्ट दितलो. घोवाक तेणें सोडीचें पडलें, भुरगीं ना. घरा आयिल्ल्या वेळार आवय बापायनी आनी भावानी तिका म्हळें तूं परगांव वचून काम कर. ती परगांव वचून काम केलें, पयशे सगळे धाडले. भावानी आवय बापायनी सगळ्यांनी गडशिले, पुरा करशिले. पूण ती रिटायर जावन गांवां येता आसतना तांणी म्हळें तूं हांगा रावना नाका, आमकां लज दिसता आमच्या गांवांत, तूं दुसरे कडेन वचून राव. तिचे कडेन चड पयशे नासले. फ्लॅट काणयो मात पयशे तिणें फ्लॅट काण गेला थंय रावता, पूण तिचे कडेन पयशे नात. आतां मालगाड्यांची आस्त आवय बापूय सरल्या उपरांत भाव दिवंक तयार ना. अकरे झगडलेल्या वेळार एका कोणशे एक जागो दिलो, ताका येवंक वचोंक वाट ना, रस्तो ना. आनी ही भयण भावांच्या रागान खडखडता, द्वेशान खडखडता आनी भावांक रागान गाळी शिराप दिता. पुलीस स्टेशनार धांवता, एडवोकेटा लागीं धांवता, थंय धांवता, हांगा धांवता, धांवन धांवन पुरो जाला. आनी आतां एका तरान ती मानसीक जाल्या. ती कांय ॲसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, जायते पिडा, गांठी गांठी दुखतात, आर्थरायटीस पिडा आयल्या. पूण म्हाका जेन्ना देवाचें उतर ती आयकूंक लागली,
देवाचें उतर आयकत आसतना ती जाणा जाली. तूं मागण्या उबो रावता आसतना कोणायचेर तुका मनास्ताप आसा तांकां तूं बक्षी. सर्गीचो बापी तुका बक्षितलो, मात न्ही जें कितें तुवें मागलां तें सगळें तो तुका दितलो. मार्काचो वांजेल 11:25 बोल. गॉस्पेल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 11:25. हें देवाचें उतर मोगाच्यान तिणें स्विकार केलें आनी ती म्हणटा तिणें तेज्या भावाक बक्षिलें मात न्ही. ती भावा लागीं वचून म्हणाली की म्हाका बक्षी आहा, हांव तुमचे कडेन झगडलीं कोर्टांत हांगासर आपूण व्हेलें हांवें तुमकां. म्हजो तो जागो ताका वाट रस्तो ना तरी हांव तो जागो जाय जाल्यार तुमकांच दितां, देखून म्हाका बक्षी आहा म्हणून तांचे बक्षाणें मागून राजी जावन सिदा फाटी आयली. आनी ती म्हणटा ती तशें भावा कडेन बक्षाणें मागलें तिणें. बक्षिता म्हण थंय सांगूना, म्हाका बक्षी आहा म्हळें तिणें बक्षिणें मागलें आनी ती फाटी आयल्या उपरांत ती म्हणटा कशें भावाची मतूच वाडली कोण ना. तांणी सांगाता मेळोन त्या जाग्याक एक बरो रस्तो करून दिवन परतून तिका फोन करून सांगलें तुज्या जाग्याक आमी रस्तो करून दिला, तुज्या नांवार करता तो रस्तो सयत आनी तूं ये हांगासर राव या तो जागो वीक आनी तुका जाय जाल्यार लागीं राव. आमी तुका रस्तनांतलो जागो दिल्ल्या खातीर आमकां बक्षी म्हणून भाव तिजे लागीं राजी जाले. ताळयो पेटोवन देवाक आनी प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका न्हू राग द्वेश बक्षणें आमकां आर मारलेल्या बरी करता. आनी विशेश जावन वाडचीं भुरगीं आसल्यार जर तांच्या मतींत खंत बेजारा येता, आवयन मोग करूं ना, बापायन मोग करूं ना, आवय तशी बापूय तशी, शिकोवंक जायना मोगाचें न्हू. एका तरणाट्या चेडवाक विशेश मायग्रेन हेडेक तकली पटापट विशेश आनी सांगात आस ताका पोटांत ती एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस आसलें. शिकपान ते बार हुशार. आतां MBBS करीचें म्हण सयत ताका आसलें. PUCन बरे मार्क्स काडल्यात, नीट एग्जाम बरयलां, पूण तकली पटापट आनी एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस. डाक्टर लागीं गेल्ल्या वेळार डाक्टरांनी म्हळें डाक्टरान ताका म्हळें खंय तुका हे सायकोसोमॅटीक इल्लें हें मानसिकता म्हणल्यार बरी आसा तुका एक बरें कावन्सिलींग जायचें, एक बरें मागणें जायचें. देखून तें सोदून आयलें रे तेरीक. आतां परवा MBBS शिकपाक ताका बऱ्या इन्स्टिट्युशनांत काम हें मेळचें आसा, प्रवेश मेळचें आसा. आनी थंयसर आयिल्ल्या वेळार ताणें ताजें काळीज उक्तें केलें. आनी काळीज उक्तें करून तें उलयता आसतना ताणें सांगलें ताका बापायचेर जायतो राग आसलो. न्ही जावन ल्हान आसतना तें जल्माल्या वेळार आवयक पानो दिवंक जावना, बापायनच ताका पोकंदन खेळोवन ताका दूद दिवन ताका कसलें आवय न्हिदले लागीं आसली. मागीर उपरांत बरी जाली. कितलो मोग केल्यारय व्हड जाता आसतना ताणें पळयलें तसो बापूय आनी कोणाक एका स्त्रियेक कसले की नाका जाल्ले मॅसेज धाडच्यो एक दीस मोबायलाचेर ताणें वाचलें. तें वाचल्या उपरांत ताका शांती ना. आवयक सांगूंक जायना, बापाय सरी सांगूंक जायना, बापायचो मोग करता, पूण ताच्या काळजांत आसलो तो राग. एक दीस आवयन आनी बापायन झगडचें पळयलें. त्या वेळार ताका भिरांत दिसली बापूय आवय काण घरांतले भायर घालता कोण ना, या आवय बापायक भायर घालता कोण ना, या ती मेकळी जाता कोण ना, असली भिरांत खावजेणी ताच्या काळजांत. देखून ताका आर मारलेल्या बरी जाल्या. शिकपांत हुशार आसा थंय आर मारो ना तकलेक. म्हाका आमकां थोडे पटी खंय आर मारता म्हण कळना. तकलेक आर मारो ना, शिक्षांत हुशार पूण तकली पडापड. मायग्रेन हेडेक कितलें वखद केल्या ते मायग्रेन हेडेक गूण जायना. सांगात एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस पोटांत विशेश उलोवप खंयच्या दाक्तराचें वखद जायना. आनी दाक्तर म्हणटात इट इज सायकोसोमॅटीक म्हळ्यार मानसिकता ही पिडा. वगाच्यान जेन्ना तेणें स्विकार केलें बापायक बगसूंक आसा, आवयक बगसूंक आसा आनी आपणान आवय बापायचे मतींत म्हज्या मतींत असले आवय बापायच्या पातकां विशयान कितेंय आसा तें सगळें हांवें जेसूक समर्पण दिवंक आसा. आनी तेन्ना ताणें एक बरें कुमसार जाल्या उपरांत आवय बापायक कडेन मोगाच्यान वचून ताणें बक्षाणें मागलें पांयां पडोन अशें म्हणून हांव तुमचें अशें वायट चिंतलें, म्हाका बक्षी म्हण. आवय बापायनी पटलून ताका मोग करून सांगलें तुज्या खातीर आमी खरी एक त्याग करूंक सॅक्रिफायस करूंक तयार आसा. आवय बापायनी त्या भुरग्या कडेन बक्षाणें मागलें. ताच्या उपरांत मोगाच्यान ताका संपूर्ण तरान तें मायग्रेन हेडेक कितल्या वर्सांत हांवें वखद काणी ताका गूण जायनातलें संपूर्ण तरान गूण जालां. न्ही जावन प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होसाना. कितलो संतोष, कितली शांती, कितलें समाधान. तर मोगाच्यान आमकां विविध संगती आमच्या जिवितांत आमकां बंदडेंत सांकळींत जाळान दवरूंक साध्य आसा. भिरांत थोड्यांक, भिरांत खंयची, थोड्यांक भिरांत माट मंत्राची, जादू मंत्राची, पितीसपणाची. ह्या दिसांनी थोड्यांक सर्पाची सयत भिरांत, जीव दाळेची भिरांत. थोड्यांक भिरांत आपूण फेल जाता कोणना, परिक्षेंत फेल जाता कोणना, कामांत फेल जाता कोणना, इंटरव्यूआंत फेल जाता कोणना, भिरांत भायर सोडून येता कोणना, भिरांत घोव सोडून येता कोणना. ह्या अविश्वासपणाची ती भिरांत वायट काम करना आसा खंय सांपण पडटा कोणा, शिरकन पडटा कोणना.
ही भिरांत कितें जाता? वी आर गेटिंग पॅरलायज्ड. भिरांत, खवजणी, आपादैर आनी थोड्यांक निरासपण, देदेसपरपण, जिवीत असं नाका म्हणचे तसलें चिंतना. आनी थोडे ओडण्यो ताळण्यो पॅरलायज करतात. वायट पळोवचें, फर्स्ट पण पळोवचें, त्या वायट करणी करचे, आपणा इतल्या या तसले संबंध दोन गाणूचे, सोरचें या लुटचें या मोस करचो या फोटी मारचे या खबरो करचे. पण मग न्हू जेन्ना जेजू लागीं आमी येता त्या आर मारलेल्याक जेजू लागीं हाडटस जेजून म्हळें तुजी पातकां तुका भोगसल्यान उठ, घे तुजें हांतोळण आनी चल. मोगाचें न्हू ताजी पातकां भोगसलींच ताका धैर्य आयलें. म्हजें फाटलें जिवीत आनी मुखार म्हाका म्हज्या मुखल्या जिविताचेर प्रभाव घालूंक सकाना. प्रेज द लॉर्ड. कोणाय केल्लो जादू मंत्रां, कोणें केल्ले माट मंत्रां म्हजेर प्रभाव घालूंक सकाना. खंयचीच जीवदाळ सोरोप जावं दी, कसलीच जीवदाळ, कोणेय मुर्ती पुजा बोब्या पुजा कर, खंयच्याच बुदाची सैतानाची पुजा कर, कितेंय म्हाका वायट केल्यार कांयच म्हाका करूंक सकाना. कित्याक म्हजे भितर आसा तो आत्मो. संवसारांत असल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. जोरान सांगा, चड बळादीक. म्हजे तें आसा तो आत्मो संवसारांतल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. हांव देवाचो भुरगो, हांव देवाचें भुरगें. जेजू म्हाका राखता, जेजू म्हाका सांबाळटा. म्हाका वेडो घाल्ल्या, म्हाका वेडो घाल्ल्या. पातकाच्या संकळीत हांव न्हू, सैतानाच्या वितर्कांत हांव न्हू. तो म्हाका सुटका लाभयता, तो म्हाका नवें जिवीत लाभयता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्यान आमी उबे रावया. बापूय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालया मोगाच्यान आनी जेजूक आमच्या जिवितांत आपया. ये समिया म्हज्या जिवितांत ये, ये धनिया म्हज्या काळजांत ये, नवी भलायकी दिवंक म्हज्या आत्म्याक ये. मोगाच्यान म्हज्या तुज्या आत्म्याक खंयच्या स्तराची आर मारल्या, ह्या कसल्याच स्तराची वय तेच साळयो पळय गोंट्यार बांदता तसले गोंट्यार बांदल्या तर कसल्या तराची काळोख म्हज्या तुज्या आत्म्यांत आसा. जेजू आज नवी बरी भलायकी दिवंक आशेता देखून दोळे दांपा मोगाच्यान क्लोज युअर आयज. दोळे दांपा मोगाच्यान दोळे दांपा. खंयच्या तरान तुज्या जिवितांत आर मारल्या, पवित्रपणान जियोंक या, सत उलोवंक या, मागणें करूंक या, हांगासर मुखार येवन एक वासप वासूंक, ह्या वाड्यांत साक्ष दिवंक समयाक तूं देवाचें म्हण सांगूंक, या मागणें करूंक, सदांचे सकाळचे सांजेचे मागणें करूंक, या कोंतासो तेर्स करूंक, संपूर्ण तरान नवें जिवीत जियोंक, या वायट संबंध सोडूंक, या वायट करण्या सोडूंक, या आळसाय सोडूंक, गर्व आनी अहंकार सोडूंक. खंयच्या स्तरान आर मारल्या तर जेजू आपय ये समिया म्हज्या जिवितांत ये, नवी बरी भलायकी म्हाका दी, सुटका म्हाका दी. ये समिया तू म्हज्या काळजांत ये धनिया तू म्हज्या जिवितांत ये. नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये, नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये. येसू मिया, येसू मिया, येसू मिया मुझे थई. मोगाच्यान दोळे दांपा. क्लोज युअर आयज. तुमचे हात खंयसर तुमकां पिडा आसा थंयसर दवरा. खंयसर पिडा ना जाल्यार थंयसर दवरा. कानाचेर दवरा. कानाची बरी भलायकी बरी जावं दी, बरें आयकून दी. तुमकां दोळ्यांचेर दवरा, तुमच्या दोळ्यांची दिश्ट बरी जावं दी. तकलेचेर दवरा, तुमच्या तकलेंत संपूर्ण तरान शांती समाधान येवन दी. खंयच्याच कारणा खातीर राग या क्रोध येवं नसो. कपालाच्या द्वारा कसली मानसीक पिडा असल्या तुमच्या दान पयसरून दी. काळजाच्या द्वारा काळीस ब्लॉक जाला तर, आर्टरीज ब्लॉक जाल्यार जेजू आजच ते आर्टरी नितळ करून दी. ताळ्याचेर द्वारा खंयचेच थायरॉयडाचे समस्या, या ताळ्याचे खंयचेच समस्या असल्या गुण जावं दी. तुमच्या हृदयाचेर द्वारा बरी अस्क जाल्यात, या कसलेच ट्युमर गेड्डे कसल्याच तराचे सिस्ट आसा जाल्यार ते गुण जावं दी. मेमोरी ग्लँडान समस्या असल्या जेजू गुण करून दी, बरें करून दी. सगळं बावळो आपडा मोगाच्यान. जेजूच आपडता म्हण चिंता. तुमचो सगळो बावळो वयर सगळा पर्यंत आपडा. जीसस इज टचिंग यू. जेजू तुका आपडता वयर तावन भुजान तावन सगळो बावळो हाताच्या बोटां पर्यंत. उजवो हात दाव्या हातान तावन आपडा, दावो हात उजव्या हातान तावन आपडा. तुमच्या पोट आपडा, दोळे दांपून जेजूच आपडता म्हण चिंता तुमी. तुमच्या पाठीचेर हात दवरा, कितलें तुमकां दवरूंक जाता खंयच. जेजू आपडता आनी तुका गुण करता. पॅन्टाचेर आपडा, सकयल्या पोटाचेर आपडा. खंयसर भितर असले सगळे विश्वे, धाकटी आनकीट व्हडली आनकीट, ते लिव्हर किडनी सगळे
सगळे जेजू गुण करून दी. मुताचे विश्वे, आमचे लैंगिक विश्वे, पोटऱ्यांचेर हात दवरा. कोणाकी दोंबरागांठी दुख आसा जाल्यार यस घडये जेजूची दैवीक सकत तुमची दोंबरागांठी गुण करता, पांयांची हाडां गुण करता, तुमच्या पांयांचे ताळू गुण करता. हय थंयसर कोणाय कितें खिळे जाल्यात, नेल्स जाल्यात, ह्या पांयांचे हाड वाडलां चलोंक जायना, जेजू गुण करता. जेजू कापया, येसू मिया म्हज्या जिवितांत ये. येसू मिया तू म्हज्या जिवितांत ये. ये धनिया तू म्हज्या काळजांत ये. नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये. नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये. येसू मिया, येसू मिया, येसू मिया म्हजे थंय. मोगाच्या नातां आमी दिमी घाल मागया. जेजू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. कश्टान वरां तुजेर येतना, रिश्ते संबंद तुका सांगतना भिये नाका म्हज्या भांगारा. जेजू उलयता आनी म्हणटा भिये नाका. कसली भिरांत गांवचेणी तुका एक मनपसंद दोन आसा ती सोड. जावं बरो दूख आवय सरले, आवय बापूय सरला, कोणीय तुका अनाथ म्हण सांगला जाल्यार तूं तें तुका एक मनपसंद सोडी नाका. ह्या फाटल्या जिवितांत तुजे सलवणी आसात, परीक्षेन फेल जालोय तूं, कितेंय सूख जाली, खंय मोगार पडलोय, ह्या मोगान तो सिरकलोय, सलवणी मेळ्ळी, तुवें मोग केल्लें चेडूं तुजो मोग करना, या तुवें मोग केल्लो चेडो तुजो मोग करना. सगळें जेजूक समर्पण दी. एक आर जावन, एक आर मारलेल्या बरें जावन जिये नाका तुज्या जिवितांत. आज सावन नवें जिवीत जिये जाय. फाटलें जिवीत सगळें तुवें साडी जाय, जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दी जाय. आजच नवो जाय जाय. तुजे थंय आसा तो आत्मो संवसारांत असल्या आत्म्या प्रास सडबळा दी. जेजू तुजे थंय जियेता. जेजू आयला तुज्या काळजांत, तुका तो नवो करता. देखून खंयच्याच कश्टान वरांक, कसल्याच फाटल्या जिविताच्या सलवणेक, निरासपणाक तूं पळय बंदेन रावं नाका, भायर ये. कश्टान वरां तुजेर येताना, रिश्ते संबंद तुका सांगताना, भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा. रड नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा. रड नाका तूं म्हज्या बाळा. हांव तुजो देव तुका रचलोलो, हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो देव तुका रचलोलो, हांव तुजो मोग करता. उज्यांत लासो नाय, उदकांत बोडसो नाय, हांव तुजे सगी आसा. उज्यांत लासो नाय, उदकांत बोडसो नाय, हांव तुजे सगी आसा. कश्टान वरां तुजेर येताना, रिश्ते संबंद तुका सांगताना, भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा. रड नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा. रड नाका तूं म्हज्या बाळा. जेजू मोगाच्या नांवान आपयता हेनरी म्हणून. तूं कित्या निराश जालाय, कित्या देजस्पर जालाय, तुज्या थंय वर्ती देणी आसात, वर्ती सुटलें आसा, पूण तूं भियेताय, कावजेताय, निराश जालाय. एरेक जेजू तुका आपोवन आसा. तरणाटो तूं, तुवें शिकयत, बरी देणी तालेंतां उर्जीत करयत. कित्याक फाटीं पडलाय? कित्याक तूं शिकपान फाटीं पडलाय? कित्याक वायट सवयांक वळख जाल्याय? समर्पण दी तुजे वायट सवयो. बिडी या सिगरेट या ड्रग्स, वायट पळोवचें, ह्या वायट वाचचें, सगळो वेळ त्या मोबायलाचेर रावचें, ती रिल्स पळोवचें, व्हिडिओ पळोवन
नाका जाल्लें पळोवन वेळ पाड करचो, मागणें करिना जावचें, इगर्जी येना जावचें, कुमसार जायना जावचें, समर्पण दी तुजें जिवीत. ऑनलायन तूं पळोवन आसा, इगर्जी तूं येवंक पाटी सरताय. डॉल्फी देव तुका आपोवन आसा. सिसिलिया तूं पयस आसाय, युरोपांत आसाय, इटलींत आसाय, तुका आपोवन आसा. ग्रेसी तूं थंयसर इस्रायलांत आसाय. हिल्डा सेलीन देव तुका आपोवन आसा. नाझरेत तूं बॉम्बेंत आसाय, तुजें नांव नाझरेत. शिवन तूं थंयसर बेंगलोरांत आसाय. बेनहर तुजें नांव, बेन्नाय म्हण आपयता तुका. बेनहर तूं थंयसर नागपुरांत आसाय. देव तुजेर आशीर्वाद घाल आसा. देव तुका आपोवन आसा. कसलेच संगतीच्या बंदडे काळजी नाका. यू शुड नॉट बी पॅरलायज्ड बाय एनीथिंग दॅट हॅपन्स इन युअर लाईफ. बी अ फ्री चाइल्ड ऑफ गॉड. भारत देशाचं स्वातंत्र्य आज या दिसांनी तयारी करता असताना बरप करूंक तुझ्या जिवितांत आत्म्यांती संपूर्ण स्वातंत्र्य जावन जिये. लीना, बेन्नी, कार्मिन तुका नांवान आपयता देव, नांवान आपयता. वय सुडकेचें जिवीत जिये. प्रवीण, सूरज, अशोक, रोनाल्ड, विक्टर, अँटनी, अनिता देव तुमकां हर एकल्या नांवान आपयता. म्हाका न्हू वय कश्टांवर येता आसतना ताच्या पंदा पडा नाका. हांव तुजो देव तुका जय दिवचो, हांव तुज्या मुखल्यान चलता. हांव तुजो देव तुका जय दिवचो, हांव तुज्या मुखल्यान चलता. दाव्याक 1000 पडती, उजव्याक 10,000 तरी तुका कितें जावचें ना. दाव्याक 1000 पडती, उजव्याक 10,000 तरी तुका कितें जावचें ना. कश्टान वरां तुजेर येताना रिश्ते संबंध तुका सांडटाना. भियेनाका तूं म्हज्या भांगारा, रडनाका तूं म्हज्या बाळा. भियेनाका तूं म्हज्या भांगारा, रडनाका तूं म्हज्या बाळा. मोगाचेनो पपई सक्रामेंताचे आशीर्वाद जोडूंक आमी तयार जावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणल्यार गीत गावया. समियान जेजू पपई सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय. तुजें आराधन करूंक आमकां फाव केलें. समियान जेजू आमी तुका अर्गांनी होगलाप दिता. सांत डॉमिनिकाच्या फेस्ता दिसा आमकां सांत डॉमिनिका ती आसली ती उर्बा आमकां फाव कर. आमची काळजां मनां समियान जेजू तुज्या मोगान लासून दी. केदींच तुजें तावन आमकां मेकळें जावंक खऱ्या भावार्था तावन कातलीक पवित्र तावन आमकां पयसर सोंक सोडिनाका. आमच्या भुरग्यां बाळांचेर, आमच्या तरणाट्यांचेर, आमच्या सर काजर जाल्ल्या घोव बायलांचेर, यासकांचेर, धार्मिकांचेर, प्रायवंतांचेर, पिडेस्तांचेर, विधवींचेर, विधवांचेर आशीर्वाद घाल. वय कश्टातल्यांचेर आशीर्वाद घाल. ह्या दिसांनी आमच्या भारत देशाच्या स्वातंत्र्योत्सवाच्या संदर्भात झुजांत वांटेली जावचे आमच्या सर शिपायां खातीर मागता हांव. गडीर आसात कश्टांच्या जाग्यार. वय चायनाच्या गडीर, वय पाकिस्तानाच्या गडीर, तशेंच बर्मा, बांगलादेशच्या गडीर आसात, दर्यांत आसात, गोंड दर्यांत वो कश्टांच्या जाग्यार आसात. त्या शिपायांक समियान जेजू तूं राख आनी सांबाळ. आमची मोगाची मनशां आमच्या फिरगजीची परगांवांत काम करना आसात भोव कश्टांच्या जाग्यार. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. बरें काम, बरो दीस पडतो, ग्रास तांकां फोव कर. गांवाक आयल्यांत जायतीं जाणां हांगासर भोंवता आसतना तांकां सुरक्षीत सांबाळ. तांची वाहनां तांकां सदांच राख आनी सांबाळ. सुशेगाचे मोगाचे दीस तांच्या कुटुंबा सांगात हांगासर खर्चून तांकां फोव कर. समियान जेजू कोणें घर बांदून सुरू केलां तांच्या घराचें काम बऱ्या तरान जावं दी. कोण सैरीक सोदून आसा तांकां एक बरी सैरीक जावं दी. काजो जाल्ल्या भुरग्यांच्या देण्यांतल्या बऱ्या भुरग्यांचे देणे फोव कर. सभा जाणांची भुरगीं मानसीक तरान सारकी वाडवळना समियान जेजू बऱ्या तरान ती वाडोवन दी. निराश जाल्ल्यान देदेस्पर जाल्ल्यान गुण कर जेजू. मानसीक पिडेस्तांक गुण कर. मरणांतीक पिडे वरीं, कॅन्सर पिडे वरीं कश्टांत तांच्या खातीर आमी मागता जेजू. आमच्या इस्काला गेल्या हर एका भुरग्यां खातीर मागता. हर एका भुरग्यान बरें करून शिका जाय, बरो फुडार आसा करी जाय. आमच्या तरणाट्यांनी वेळार काजर जाय जाय, वेळार वायट सवयांतान अलग रावा जाय. समियान जेजू हर एकल्या बसत बावरतान आनी विस्वासान मागून रोजार सायबीण थंय आमा समेस्त तांचेर आशीर्वाद घाल. जुमीक थंय आमा समेस्त तांचेर आशीर्वाद घाल समियान जेजू. येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांग नामान करूया. पुर्विल्या त्या रूपा
वासस्थ एका स्थळ्या हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासने नावाळता. आमेन. प्रार्थोया. ये देवा या भोपवित सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा उघडास तुवें आमकां सोडलाय. या भोपवित्र मिस्तेरांक आमी मान करता आसतना तुवें बसयलेले ह्या संवसारांत जोडून व्हडा भरवशान सुरक्षीत आसनाच्या जिविताक आमकां पावय. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना. बापासमोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्तीन आनी माना उतरते आयकूंक आमकां समर्पूंक कोवी या बलिदाना येया गाव्या सर एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आनी अर्गां दिव्या ताणें केल्ल्या सरुपारा येया गाव्या सर एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आनी अर्गां दिव्या ताणें केल्ल्या सरुपारा. मोगल बाबनी नो तुमकां समेस्तांक बाळू जेजूच्या पुंतळाक मुडभित्री अलंकाराक मोग सुस्वागत मागता. व्हडा संख्येन ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा हांगासर जमच्या मागण्या रितीन तूं वाटेली जावंक तुमी पयस पयस जावन हांगासर आयल्यात. तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागतना तुमचे खातीर मागता. तुमी घेवन आयलेलीं सर्व ते सवाय इरादे बाळू जेजू म्हणून घेवन दी तुमकां आपल्या बेसवांनी बरोवन दी म्हणून आमचे मागणे तुमचे खातीर जावन आसा. हे संदर्भार अर्गां जावन हे संदर्भार बरी भलायकी ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಸುಂದರಾಚಾರ್ಯ ಅಭಿರಾವ್ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. तशेंच अर्गंते सांपासून मिसपिडेता वारा रोहंडी मिल्लो अबुधाबी
भुरग्याच्या देण्याच्या ते समा खातीर मिसबेडिता रोशन आनी शोभा नजरेत गंटलगट्टे एरगसन मिसबेडिता प्रदीप आनी प्रणिता लोबो सिद्धगट्टे एरगसन मिसबेडिता अनिता आनी नितीन आनी कुटुंब तागोडे कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या बॅप्टिस्ट कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर्व संदेशात्म्या मिसिता फ्लोरीन पिरेरा बेळवाई पिरेरा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर संदेशात्म्या मिसिता फ्लोरीन पिरेरा बेळवाई देवादीन सिस्टर जोस मेरी हेच्या आत्म्याक मिसिता फ्लोरीन पिरेरा बेळवाई देवादीन जोसेफ फर्नांडीस देवादीन शोभा फर्नांडीस देवादीन मार्क फर्नांडीस देवादीन गिल्बर्ट फर्नांडीस देवादीन एलिजा फर्नांडीस देवादीन लिओ फर्नांडीस देवादीन लॉरेन्स फर्नांडीस तशेंच देवादीन बेनेडिक्टा फर्नांडीस हांच्या आत्म्या मिसिता फेलिक्स फर्नांडीस आनी कुटुंब संपिगे देवादीन इग्नेशियस फर्नांडीस आनी देवादीन संतान फर्नांडीस हांच्या आत्म्या मिसिता तशेंच देवादीन जॉनी फर्नांडीस तशेंच देवादीन सिरिल फर्नांडीस आनी देवादीन एंड्रू फर्नांडीस हांच्या आत्म्या मिसिता थॉमस फर्नांडीस आनी कुटुंब मुंबई कुटुंबांत देवादीन जाल्यार सांच्या आत्म्या मिसिता बेनेडिक्टा सिक्वेरा नित्या दरवळो एरगसन मिसबेडितात नेल एशर डिकोस्टा मोडबिद्री जीवन आनी तडेसा कर्मेल वडो कुटुंबांत देवा जाल्यार सांच्या आत्म्या मिसिता जीवन आनी तडेसा कर्मेल वडो एरगसन मिसबेडितात रिचर्ड आयरी डिकुन्ना वेणोरू रिस्टॉन आनी रॉयविन डिकुन्ना वेणोरू एग्नेस डिसोजा सवेरापुरा देवादीन जेकब सॅलिस आनी दुल्सेन लोबो हांच्या आत्म्या मिसिता फ्लोरीन डिसोजा पोंपे वडो देवादीन इग्नेशियस लोबो हांच्या आत्म्या मिसिता आयरीन लोबो आनी गुड्डे प्रत्येक दिसा पासून मिसबेडिता स्टेला रोड्रिगेस क्वेट प्रत्येक दिसा पासून मिसबेडिता जोविटा आनी जेसन सेरावो पुत्तूर प्रत्येक दिसा पासून मिसबेडिता विजेश आनी लिओना सेरावो पुत्तूर बरें काम मेळच्या इरेद्या पासून मिसबेडिता राहुल पेरेरा बचपे प्रत्येक दिसा पासून मिसबेडिता केविन कार्डोजा बेळवाई हे सर्व इरेद्या पासून मागया आम समेस्तां पासून मागया जे कोणा मागतान बसयला आमकां सुडास कडून तांचे पासून मागया देवादीन जाल्ल्या म्हज्या मायेच्या आत्म्या खातीर आनी आमच्या सर्व कुटुंबादारां खातीर विशेश करून मागोवंक ह्या संदर्भार तुमकां उलो दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू आज आलंगारच्या रोजार सायबिणीच्या ह्या देव तेंपलांत नोवेनाचो दीस मागण्याचो दीस रेतेरेचो दीस आनी आज देवान आमकां सांत दुमिंगाचें डॉमिनिकाचें फेस्त करूंक की देवान आमकां फोव केला सांत डॉमिनीक इगर्ज मतेंत एक व्हड महान एक भाग्यवंत सांत जावन आसा ताच्या व्हडा उर्बेन ताणें सुवार्थ प्रगट करून सगळ्या पवित्र सभेक नवीकरण हाडूंक नवेसांव हाडूंक रिन्यूवल हाडूंक ताणें प्रयत्न केल्लें जावन आसा ताची उर्बा आमकां हरी एकल्यांक आसोवंक फावो आनी विशेश जावन ताची आवय मानतनाच्या कुटुंबांतली ग्रेस कुटुंबांतली जेन ती सांत डॉमिनिका लागीं म्हणजे सांत डॉमिनिकाचे पयलें आसलो एक सांत डॉमिनीक म्हणलो ताच्या मजतीन मागोवन तिणें एक भुरगो जोण घेतलो जावन आसा त्या भुरग्याक तिणें डॉमिनीक म्हणूनच नांव दवरलें म्हणजे डॉमिनीक म्हळ्यार सोमियासो धनियासो सर्वेस्परासो देव आसो म्हणून देखून जल्मातावनच त्या आवयन जेनान ताच्या काळजान घालें डॉमिनिकाचो तूं सोमियासो तूं देवासो देवाचें उतर प्रगट करचे खातीर देखून ताणें आस्त बदीक सगळें ताणें त्याग केलें सॅक्रिफायस केलो निश्कळपणाची विशेश विधेयपणाची दुबळिकायची जिणी तो जियेलो आनी मोगाच्यान महान सांत जावंक पावलो आज डॉमिनिकाचो उडास करतना ताच्या आवयचो आमी उडास करतना मोगाच्यान आमच्या मनादीक बाप मेल्विन नोरानाची आवय लिनाबाई मरण पावले आसतना एका आवयचो आमी उडास करता एका याजकाक जल्म दिवन ल्हान व्हड करून देवाच्या सेवेक समर्पण दिवचें जाल्यार तिचें तें आसलें भक्तीपण तिचें तें असो भावार्थ
तिजेचे असलो त्याग सॅक्रिफीस तिची मोवाळाय तिचें सगळें बरेंपण आमी उडास करून देवाक अर्ग आनी होकलाप दिवया. तिच्या मरणांतय आमचो याजक तशेंच ताचे भाव भयणी 7 जाणां भुरग्यांची आवय ती खंडीत जावन दुखेस्त जाता. तांचो बापूय पिटर नोराना पयल्यान मरण पावला. दुखेस्त जाता त्या दुखांत ती तांकां संतोश एका बऱ्या आवयक सासणाच्या जिविताक सर्गींच्या जिविताक धाडूंक बरी जिणी ती जियेली. आपुरबेन तिची जिणी ती जियेली. 70 आनी 9 वर्सांचें बरें जिवीत देवान तिका फोव केलें. देखून तिचे तें आसल्या सर बऱ्या सेकुंडा पासो देवाक अर्ग आनी होकलाप दिवया. तिका सासणाचो विशय आमी मागया. देव तिची सर पातकां बुकसून दी. तिणें केल्ल्या बऱ्यापणा सरकार देवापाच्या मुखामळचो परसड रोजार सायबिणीचो सांगात सांता भक्तांचो आन बडवांचो सांगात तिका फोव जावन दी. तिच्या भुरग्यांक देव बुजोवन दी. तिची भुरगीं तिच्या भाशेनच चड आनी चड भक्तिवंत आनी देवाक मानवली जिणी जियोंक तांच्या कुटुंबाचेर देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागया. तर ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना एक घडीभर आमी दोळे धांपया. आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. देवा तावन आमी कुरपासण घेवया. सांत डॉमिनिका बरी आमची काळजां आनी मनां देवाच्या मोगान पेटाजय जळाजय. पण आमी शेळमोडे जावन शेळिल्ले जावन जियेल्ल्या पासून एकामेकाचो मोग करचें एकामेकाची सेवा करचें मागण्याचें रोजार करनासचें जिवीत जियोंक आमी जायते फावटी आळशी जाल्ल्या पासून देवा कडचें बगसाणें मागया आनी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून दोणान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. महिमा देवा तू सगळी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सगळींच्या राया सर्वपदवेदार देवा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेवटे तू संसाराचे पाप काटा. आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र संगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो प्रभू एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा भाग्यवंत दोमिंगाक आपल्या शिकवणेन आनी उर्बेन तुज्या पवित्र सभेक भोव मोलादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली म्हत्वाची संस्था ताणें घडोवन हाडली. तुज्या स्वताच्या ह्या श्रेश्ठ परगटणाऱ्याच्या विनवणेन आमच्या काळजांनी भावार्थ स्वताचो मोग वाडय.
आनी ह्या सताचो उजवाड हेरांक पावोवंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. द्वितीनियमांतल्या पुस्तकांतले वसप. देवान पृथ्वीचेर मनशाक रचलेल्या दिसातावन सुरू करून तुज्या जल्मा आदीं संपलेल्या पुर्विला काळाची सोदना कर. आकाशाची शेकान शेक सोदना कर आनी विचार, इतलें व्हडलें घडीत हाजे आदीं केन्ना म्हणी घडिल्लें आसा? खंयच्याय काळार असलीं उतरां कोणेय आयकलीं आसात? खंयच्या लोकान देवान उज्या मदें तावन उलयलेलो तो ताळो तुमी आयकलो, तसो आयकला आनी तो वाचून उरला. खंयच्या देवान परिक्षा कुणा अद्भुतां झुजां करून आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र अनेका राष्ट्रां मदें काडून आपणाचें करून घेवंक धैर्य घेतलां. पूण हे सगळे सरस्परा तुमच्या देवान तुमचे पासोत इजिप्तान केल्लें तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. सरस्पोरूस देव आनी ताचे शिवाय हेर कोणूच देव ना म्हूण तुमी जाणा जावच्याक ताणें तुमकां हें सर पळोवंक दिलें. तुमकां शिस्तेन वागोवचे खातीर ताणें आकाशांतावन आपलो ताळो तुमकां आयकोसो केलो. पृथ्वेर ताणें आपलो व्हड उजो तुमी पळयसो केलो आनी उज्या मदें तावन तो तुमचे कडेन उलयलो. ताणें तुमच्या पुर्वजांचो मोग केलो आनी तांचे संततीक विसलीं देखून ताणें तुमकां आपलेच व्हड पदवेन इजिप्तांतलीं भायर हाडलीं आनी तुमचे मुखार तुमच्याकी अदीक व्हड आनी बलिश्ट राष्ट्रांक भायर धांवडयलीं आनी आज पर्यंत तुमचे अधीन आसा त्या देशांत तुमकां हाडून तांचो देश तुमचें दायज करून दिलो. देखून तुमी आज उगडास दवरा आनी तुमच्या काळजान कसया. सरस्पोर जावन आसा देव, जसो वयर सरकार तसो सकला पृथ्वेर आनी ताचे भायर हेर कोणूच देव ना. आज हांव तुमकां दितां ते कायदे आनी उपादेस पाळा आनी तुमकां आनी तुमच्या संततेक बरेपण लाभतलें आनी सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुमी लांब काळ जियेतल्यात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोराची कृत्या याळता. सर्वेस्पराची कृत्या हांव नियाळता. ताणें पुर्विल्या काळार केल्ली अद्भुतां वर्णिता. तुज्या सर्व विचित्रांचो उगडास काढता. तुजी महत् कार्यां मती नियाळता. सर्वेस्पराची कृत्या हांव नियाळता. देवा तुजो वाटो विची. आमच्या देवा तितलो व्हरतो देव. राष्ट्रामध्ये तुवें तुजी शांती दाखयल्या. सर्वेस्पराची कृत्या हांव नियाळता. सर्वेस्पराची कृत्या हांव नियाळता. हालेलुया 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 हालेलुया
मिती पासत दोगदणी बगतली कितली भागी सर्गीचे राज्य तांचे Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस तुमचे सोबे असून तुमचे सवे असो. वातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसोम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलो करूंक कुशी आसात तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी, आपलो कुरी सुकून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलो म्हणया तर तातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत? मनशापूत आपल्या बापाच्या मदले मनशापुता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां बापाक. पगडाप जेसू. जय पवित्र आत्म्या. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. आयच्या पहिल्या वसपांत रितीनियम बुकांत 4थ्या अवस्वरांत देवाचें उतर आमकां एक सवाल घालता. पुर्विल्या काळांची सोदनां कन्न पळय, आकाशाची सोदनां कन्न पळय, गुंडायेची सोदनां कन्न पळय. सर्वेस्पर देवा प्रास व्हरतो दुसरो कोणी आसा गी म्हणून पळय. मोगाचें न्हू, देव आमकां विचारता वा आमकां सांगता आमी सोदनां कन्न पळयचीं. खंय सोदनां कन्न पळयचीं? पुर्विल्या काळाची सोदनां कन्न पळयचीं. पवित्र पुस्तकांत पोरण्या तेस्तामेंतांत पुर्विल्या काळा विशयांत आमकां आसा. सर्वेस्पर देवान कशें नोयेक वाचयलें. सगळ्या संवसारार बुडतो घालासो पावस आयलो, सगळो संवसार बुडलो. बुडतो गोल गोल म्हळ्यार संपूर्ण तरान भुंय उदका भितर आसली, पूण देवान नोयेक आनी ताच्या कुटुंबाक राखय सांबाळलें. नोयेचे बायलेचें नांव जोआन, ताका 1 जाण पूत हॅम, श्याम, जाफेत आनी ताचे तेगी बायल. आमकां साम पेद्रूय ताच्या पत्रांत म्हणटा, नोयेच्या काळार बुडतो गोल येयल्ल्या वेळार 8 जाण मात्र वाचून उरलीं. नोये, ताची पतीण, 1 जाण पोतू आनी 1 जाणी सुनो मात्र, उरलेले सगळीं नाश जाली. आनी नोयेन बांदलेलें तारू न्हंयस तें रुकाडाचें भौतीक वस्तूंचें बगार देवाचेर पात्य आनी विस्वास दवरून तो जियेलो. लगभग 100 वर्सां लागलीं ताका एक तारू बांदूंक. प्रेज द लॉर्ड. 100 वर्सां म्हळ्यार सगळी एक जिणी. मोगाचें न्हू, आमकां सस्नीक जिवीत लाभच्या खातीर सगळी जिणी आमी वापरची. मागण्याची एक तारू बांदूंक. ह्या फिरगत येत आसतना म्हाका बघचें ही रोजार सायबिणीची फिरगत वय मो. रोजार म्हळ्यार कितें? केवळ कोंत न्ही, आमी रोजारी म्हळ्यार कोंत म्हणटा. आमच्या गोंयांच्या कोंकणींत रोजार म्हळ्यार रोजार करचें म्हळ्यार मागणें करचें. मागण्याचें तारू आमी बांदिचें. तेन्ना सर्गीच्या राज्याक त्या तारवाचेर आमी सुरक्षीत पावतले. अब्राहम देवाचेर पातयेवन भायर सरलो. सगळे आस्पदीक सण तो भायर सरलो तरी देवाचेर पातयेणी दवरली. देखून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता उत्पत्ती बुकांत 13व्या वसरांत 2ऱ्या वळीर अब्राहमा लागीं आस्त, बंदीक, भांगार, रोपें, घोडे, गोरवां, जानवरां भरपूर आसलीं आनी अब्राहम ग्रेस्त जालो. प्रेज द लॉर्ड. कांयच नातलें अब्राहमा लागीं सगळें आयलें. कोणें दिलें ताका? देवान दिलें. ही इज जेहोवा जायरा, याहवे इरहे, गॉड द प्रोवायडर. तूं देवाचेर पातयेनी दवरताय, सगळें तुका दिता. तरी मोगाचें न्हू, देवान भासयल्लें अब्राहमाक पयलें दिवना. देवान भासयल्लें आकाशा वयल्यान नखेत्रां बरीं, दर्या तडीच्या रेवे बरीं ताची संतत जातली. तें दिवंक मोगाचें न्हू, देवान लगभग 25 वर्सांची गळाय केली. प्रेज द लॉर्ड. देव गळाय करता पूण इन्कार करिना. गॉड डिलेज द ब्लेसिंग्स बट ही विल नॉट डिनाय द ब्लेसिंग्स. देव गळाय करता अब्राहमाक भावार्थांत आणखी गूण करूंक, आणखी बळवंत करूंक. अकरेक
अब्रामा लागीं कांयच सकत नासली, बागवून गेल्लो, म्हातारो जाल्लो, खाड पिकल्ली, गांठी गांठी दुखतेले ताज्यो, मरणाच्या तडी पावल्लो, ताजी भायली म्हातारी जाल्ली, तिजो गर्भ सुकल्लो, भुरगीं जावची साध्यता नातली. तेन्ना अब्रामाक सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांव सर पदवेदार, हांव एल शाडाय. एल शाडाय म्हळ्यार सर पदवेदार. उत्पत्ती बूक 17 वर्सवर पयली वळ, जेनेसीस चॅप्टर 17 वर्स 1. म्हाका असाध्य म्हणजे कितें आसा गी देव विचारता, आनी देव असाध्य म्हणजे अब्रामाच्या जिवितांत करता. देवाक असाध्य जालें कितेंच ना मोगाचें. आयच्या काळार मनीस बारीक बुद्धोवन जाला, दुर्बीण 2 आकाशाचेर पळोवन आसा. तांकां आतां कळना, मनशाक कळना की भुंय म्हळ्यार एक गोल, गोल म्हळ्यार इट इज अ ग्लोब. भुंय गुंता, सुर्याच्या भोंवतणी गुंता, सुर्याच्या भोंवतणी 9 ग्रहां गुंतात. सूर्य इतलो व्हड आसा. भुंय बरी आसले, सगळीं भुंयो सांगात गेले 1000 भुंय गेल्यार एक सूर्य भरना, तेदो व्हडलो आसा सूर्य. सूर्य बरी आसली नखेत्रां असंख्यात आसात. असंख्यात म्हळ्यार मेजूंक जायनात. आजकाल कंप्युटरांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान मेजूंक पळयतात कितलीं नखेत्रां आसात की म्हणून. सगळ्या संवसारांत असली रेंव आसा पळय ती तरी मेजल्यार ताचे की चड नखेत्रां आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी हर एका नखेत्राच्या भोंवतणी, सूर्याच्या भोंवतणी हांगासर 9 ग्रह आसात. तसले ग्रह भुमीच्या व्हड ग्रह आसात. गुरुग्रह भुमीच्या की लगभग 100 वांटे व्हड आसा. तसले कितले ग्रह आसात. म्हणजे देवान रचल्यावर रचनेन मोगाचें आमी संवसारा भायर वचून आमी सदना केल्यार आमकां कळटा देव केदो व्हरतो. आमी तरी मोगाचें 2 सेंस जागो, 5 सेंस जागो, 1 एकर जागो, 10 एकर जागो म्हण जगडटा. वय गे तुमी जगडना न्ही तुमच्या इगर्जीन. बारी बरी मनशां वाट मेळोना, रस्तो दिवना, सदारच्यांच्या केळब्याचे पाळेत आमच्या जाग्यार आयिल्ले, तुमचो नाल्ल आमगेर पडलो, जगटात तुमी. वय मग तुमी न्ही दुसरी जगटात की ना. पूण मोगाचें आकाशा वयर वचून सदना करा. पळयत पुस्तक म्हणटा सदना करा, पळया देव केदो व्हरतो. फाटल्या चरित्रा पळया. इस्रायल परचेक इजिप्तांतले भायर काडच्या खातीर देवान 9 कर्गां धाडलीं. कितलीं? 9 मात न्ही, 10 कर्गां. पयलें कर्ग कितें जावन आसा? उदक सगळें तांबडें जालें, एकच वरां रगत जालें. पळया इजिप्तांच्या बांयचें उदक तांबडें जालें, नील न्हंयचें उदक रगत जालें. पूण इस्रायलाच्या बांयचें उदक नितळ आसलें. देवाच्या भुरग्यांक देव राखता आनी सांबाळता. ताळये भेटोवन देवा कर्गां आनी हुकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. देवान खर्च जाताना मोगाचें सगळ्या गांवार पावर फेलियर, करंट ना. म्हळ्यार त्या काळार करंट नासलें. करंट म्हळ्यार इलेक्ट्रिसिटी नासली. पूण तांच्या गांवांत सूर्याचो उजवाडच ना. इजिप्तकारांच्या घरांत उजवाड ना, पूण इस्रायलाच्या घरांत तांचे जपणें जाल्यार उजवाड आसलो. हालेलुया. इजिप्तकारांक सगळ्यांनीतल्यांनी मणके आनी उपरांत झाडारी, उपरांत मूस, तांची जानवरां मेलीं. तांचेर खऱ्यांचो पावस पडलो. धेंपे येवन तांचे बेळे नाश केले. पूण मोगाचें इस्रायलितांक देवान राखलें आनी सांबाळलें. मातनी 11 सर मालगाडे पूत मेले सगळ्यांचे. पूण इस्रायलितांचे भुरग्यांक देवान राखलें आनी सांबाळलें. मोगाचें देवाच्या भुरग्यांक देव सदांच राखता आनी सांबाळटा. देखून चरित्रेन पळया इस्रायलितांचेर कितलें तरी आक्रमण केलें जाल्यार तांबडो दर्यो विंगड करून देवान तांकां उतराय शिकयलें. आजून मोगाचें चरित्रेंत अजापांच्या घडीत खंय जावना. दर्यो विंगड करचें, चुक्या धरणीचेर इस्रायल परचेन उतरचें दर्यो. चरित्रेकार या तुमी कोणी गेल्यात इजिप्ताक आनी इस्रायलाक गेल्यात तुमी पळयता थंयसर दर्यो आसा. कशें उतरोन गेली परजा. 100 लाख दादलेच आसले म्हणजे लगभग 20 लाख लोक उतरून कसो गेलो. आनी त्या मरुभुमींत 40 वर्सां आसतना थंयसर उदक ना. खडपातान कशें उदक देवान आयलें. आतां थंयसर गेल्यार मोगाचें त्या सौदी अरेबियाच्या डेजर्टांत आसा तो खडाप, थंयसर देवान खडपातान उदक वळाशें गेलें. आकाशांतावन मान्ना जेवण केताळा आकाशांतावन येना. खंय जावन येवचें? एकच मार्केटी वचून हाडिचें, नाजाल्यार तुमच्या फ्रिजांतले काडीचे. वय मग नाजाल्यार खंयसर मार्केटी जावन हाडिचें. पूण मोगाचें देवान आकाशांतावन मान्ना देवान तांकां राखलें आनी सांबाळलें. रोमाच्या त्या साम्राज्यान मोगाचें इस्रायलाचें राज्य सगळें देसवाड केलें. तांचे जेरुसलेमाचें देवाळ सयत देसवाड केलें. गेलें गे ताच्या उपरांत कितले इस्लामिस्ट आनी विविध देशांच्या रायांनी येवन इस्रायल देसवाड करून पळयलें. अखेरेक ऑट्टोमन एम्पायर तें इस्लामाचें मुस्लिमांचें एम्पायर जायते शतमानां इस्रायल तांच्या हाता सकयल आसलें. कोणें सयत चिंतूंक सयत ना. ह्या 20व्या शतमानाक येता आसतना इस्रायल म्हणल्यार राज्य परतून स्थापन जायत म्हणून. पूण पवित्र पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणे मोगाचें
1940 37 म्हणजे आमच्या आता स्वातंत्र्योत्सव येत असताना आम्ही उडास करी जे आमकां भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळच्या त्याच घडये मोगाचे न्हू थोडे देश सांगत आयले रशिया आनी इंग्लंड आनी तशेंच USA सांगत आयले तांणी मोगाचे न्हू इज्रायलाक ऑटोमान अंपायर थावन तांकां वय तांचे तावन मेकळे केलें ऑटोमान अंपायराक तांच्या त्या साम्राज्याक तांणी चलवयलें इज्रायल मोगाचे न्हू एकच बरा परत्यान अस्तित्वाक आयलें ताळयो भेटोवन देवा गार्गा आनी होकलाप दिया हालेलुया आज तांचे भोंवतणी मोगाचे हामास जावन दी पॅलेस्टिनियन जावन दी या इराण इराक जावन दी सगळो संवसार तांचे विरोध जाल्यार मोगाचे न्हू ते थंयसर ल्हानसो एक देश आमचे दक्षिणानडा आनी उडपी सांगता गेल्यार कितले व्हड जाय तितलेंच व्हड तरी मोगाचे न्हू सगळो संवसार तांचे विरोध जाल्यार मोगाचे न्हू ती सुरक्षीत आसात कित्याक सर्वेस्पोर देव तांचे सांगता आसा ताळयो भेटोवन देवा गार्गा आनी होकलाप दिया इज्रायल म्हळ्यार देवाची भुरगीं इज्रायल म्हळ्यार देवाची भुरगीं मनीस मोगाच्यान आकाशाचेर वचून पळयता कितली नखेत्रां आतां मेजूं जायना इतली मेजी जगी संवसार आसले रेवेचे खण थंय तितले ना तितल्या की चड नखेत्रां आनी देखून मनीस कितें करता भितर वचून सदना करून पळयता असले एक कण असल्यार रेवेचो तो पुटोवंक पळयता अकरे कितें मेळटा आटम अणू म्हणटात न्ही आटम पळयल्यार कितें मेळटा आटमाच्या भितर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मेळटा कोता आसा तुमकां सायन्स शिकिल्ल्याक कोता आसा न्ही आनी मोगाच्यान मनीस तेंय पुटोवंक पळयलें तांकां देवा काणा मेळ्ळें गॉड पार्टिकल म्हणून भारी विचार जाले म्हणून चिंतले तांणी पूण मोगाच्यान ताचे भितरय आसा खंय ताचे भितर आनी एक संवसार आसा खंय देखून मोगाच्यान आमी भितर भितर गेल्यार ही संवसार आसा भायर भायर गेल्यार ही संवसार आसा हें सगळें रचलो देव मोगाच्यान खेदो व्हरतो त्या देवाचें हांवें आनी तुवें आराधन करीसय त्या देवाची सेवा करीसय त्या देवाक आमी काळजायसय आज व्हरतो सांत डॉमिनीक असो आमी उडास करतना मोगाच्यान डॉमिनीक म्हळ्यार सोमयाक समर्पिल्लो सोमया सोस म्हूण अर्थ आसा भारी बरें नांव तुमच्या पैकी कोणी आसात गे डॉमिनीक हात वयर करा आज तांचें फेस्त कोणी आसात डॉमिनीक कोणी नात गे डॉन आसात गे डॉन हय हां डॉमिनीक डॉन हय तांकां हॅपी फिस्ट म्हणा ताच्या आवयन जेन मंथनाच्या कुटुंबाची ग्रेस कुटुंबाची ताका दुसरी भुरगीं आसलीं पूण मोगाचें न्हू तिणें त्या काळार सांत डॉमिनीक म्हणून ताचे पयलींचो एक सांत डॉमिनीक आसलो ताचे मजतीन मागलें आपणाक एक चरको भुरगो जाय जे म्हणून आनी ती मागून ती गर्भेस्त जाल्ल्या वेळार तिका राती एक सपन पडलें कसलें सपन पडलें तिच्या गर्भांतावन एक भायर सरता एक रानवट पेटो व्हड पेटो जॉकॉल म्हणटात या कितें म्हणटात हय जॉकॉल या वाघाट म्हणटात व्हड एक वाघाट भायर सरलें तिच्या गर्भांतावन भायर ताच्या तोंडांत आसलो एक उज्याची दिवटी टॉर्च ऑफ फायर ती सगळीच घाबरली आनी दुसऱ्या दिसा मागण्या गेली आमच्या बरी तुमी आयिल्ले बरे रेतेरी वचोन थंयसर रेते तुमच्या मागण्याच्या पात्रापा लागीं कावन्सिलींग काण गेले तिणें हाचो अर्थ कितें गे म्हूण त्या पात्रापान तिका विवरशिलें तुका पडलेलें तें सोपान या तुका मेळ्ळेलें तें दर्शन जावन आसा तुज्या गर्भांतलो भुरगो खरोच सोम्यासो देवासो जातलो ताच्या तोंडांत आसा दिवटो आनी उजवाड म्हळ्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचें उतर उज्या सारकें न्हय गाय देवाचें उतर ताच्या तोंडांत आसतलें धैर्यान सोम्यासो जावन सुवार्ता प्रकट करतलो सगळ्या त्या काळार तो 1170 इसवेन 1170 तो जल्मलो त्या काळार सगळ्या रोमी त्या युरोपांत भावार्थ शेळल्लो लोक तशें रिलिजियस तशें ह्याच जाग भावार्थांत पयस सरले त्याच काळार आमचो सांत फ्रांसीस आसिसी आनी ताच्या उपरांत सांत आंतोन ते जियेले जावन आसात तांणी पवित्र सभेंत बदलावण हाडूंक नवें सांव हाडूंक प्रयत्न केल्लें तुजो पोती तशेंच नवें सांव हाडटलो वर्ती अजापा विजमिता करतलो म्हणून तिका ताणें सांगताच ती तिच्या गर्भांत आसतनाच तिणें भुरग्याक सांगूंक सुरू केलें गे म्हज्या पुता तूं जल्मात आसतना सोम्यासो जावन तूं ह्या संवसाराक येतलोय आनी तूं सुवार्ता प्रकट करतलोय देवाच्या राज्या खातीर जियेतलोय अशें सांगून मोगाचें न्हू तिणें तिच्या भुरग्याक गर्भांत आसतनाच तरबेती दिली आनी दोतोन शिकयली हालेलुया हांगासर जायत्यो आवय आसात न्ही गे हय बापूय आसात न्ही गे वय तुमच्या गर्भांत असल्या बाळशाक असली तुमी शिकोवन दिल्या गे आमी केवळ आतां म्हणचें भुरगें जल्मल्ल्यानच डाक्टर जाता की इंजिनियर जाता पायलट जाता की सायंटिस्ट जाता थंयच न्ही गे मोगाचें न्हू आनी ती सायंटिस्टूय जातात डाक्टरी जातात भावार्थांत पयस गेल्ली मोगाचें तांचे जिवीत देसवाड करूंक लागता पूण हो जल्मलो ताका नांव दिता डॉमिनीक सोम्यासो देवासो धन्यासो कितलें बरें ताका नांव दितात ल्हानपणांतल्यान मोगाच्यान ताका उरपा पयत पुस्तक वाचूंक वाडटस मोगाच्यान तो सेमिनारी वचून शिकोवंक लागता पयत पुस्तक सगळो तोंडपाठ करता तो सगळो पयत पुस्तक ताका तोंडपाठ म्हणल्यार बरी आसलो मरियमाचो विशेश भक्त केदाळ ताच्या हातांत कितें आसता कोंत आसता मरियमाचो विशेष भक्त देखून रोजार साहेबीचो विशेष भक्त तुमी पळयलां तांकां डॉमिनिकन पाद्र्यापां पळयलां गे तांच्या पेंटाक व्हडलें सयत काळें कोंत उमकळयतात
ती शिश्रां म्हळ्यार डॉमिनिकन शिश्रां ओडलें कोंत तांच्या कामार पाट्याक म्हणजे बेल्टाक उमकाळयतात. दिसाक तांणी कितले बोटीन कोंत आसो तेस करूंक आसा म्हणना करतात. मरियमायक लक्षिलें जावन आनी हो सुवार्ता परगट करून सुरू करता. त्या काळार पाप साहेबान सयत ताका सरमाव दिवंक वय ताच्या लागीं येवन सरमाव आयकले जावन त्या काळाचे बिस्पू व्हडले व्हडले पाद्र्या नांवार्थीक मनीस रायक वर येवन ताचे सरमाव आयकतात. त्या काळार असले वय कितें म्हणटात हेरेसी देवनिंदा ह्या देवा विरोध आसलें चिंता तसलें तें शास्त्र मोगाच्यान ताणें खंडन केलें. तांचे लागीं वाद विवाद करून तांकां पवित्र सभेत थंय हाडलें. ताच्या सरमाव थंय कितली अजापां विजमेत जातले पिडा गुण जातले आनी मागलेले मेळटले. एकलो मेल्ल्याक सयत ताणें जिवंत केला म्हणून वय चरित्रांत काणयो आसात. देखून ताचे उपरांत मोगाच्यान आजून सान डॉमिनिकाच्या त्या विनवणे वरवीं वर्तनी अजापां विजमितां जातात. म्हणजे सान डॉमिनिकाच्या विनवणे वरवीं म्हळ्यार मोगाच्यान तो देवा थंय तितलो एकवटान जियेलो. आयचो वांजेल म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो आपणाकच इन्कार करून दी, आपलो कुरीस आपल्या खांद्यार घेवन दी आनी म्हजो पाटलाव करून दी. तुमी ह्या जेजूचो पाटलाव आमी करीसे. सान डॉमिनिका थंय विशेश ग्रेस काय आसली सगळी ताणें सोडली आनी तो एक मटवासी जावन जियेलो. पांयां कोणें घालनासतना जियेलो. चिंता तुमी युरोपान कितले हिंव आसा आतांच्या काळार. त्या काळार कारणांतल्या काळार कितले हिंव आसले. होणें घालनासतना सरलो. आस्तपदी सगळें ताणें दुर्बळ्यां विकलें आनी उपरांत युनिवर्सिटी शिकतना तो मंतराच्या कुटुंबास देखून व्हडले व्हडले बूक त्या काळार भारी म्हारग बूक ताका दिल्ले शिकोवंक ते सगळे ताणें तोंडपाट केले आनी उपरांत ते विकून ते पयशे दुर्बळांच्या शिकपा खातीर युनिवर्सिटींत आनीक चड लोकांनी शिकाचें म्हण ताणें दान धर्म केलें. पिडेस्तांची सेवा केली, कश्टदारांची सेवा केली. डॉमिनिकान ते सभा ताणें घडोवन ताचे यासाकांकी त्याच रितीन सेवा करून जिवंक ताणें विशेष प्रेरण दिलें. विधेयपण निश्कळपण आनी ती दुबळीकाय विशेष तरान तो जियेलो आनी ताच्या पाटलावदारांक सान डॉमिनिकाच्या यासाकांक आनी त्या शिश्टांक जियोंक ताणें प्रेरण दिल्लें जावन आसा. तुमी ह्या जेजूच्या एकवटान तो जियेलो देखून ताच्या जिवितांत आनी आज मोगाच्यान वर्ती अजापां विजमितां जाल्या. आज ते आमी नियाळ करतना मोगाच्यान आमी तुमी ह्या जेजूच्या एकवटान जियेवया. आमकांच आमी इन्कार करया म्हणजे आमचे ते आसचे ते रक्तामासाचे वंदवण्यो या आमचीच ती वायट चिंतना वायट वगणां ह्या वायट संवयो आमी सगळें इन्कार करया. आमचे तावन तिरस्कार करया, आमचे तावन पयस करया. सो आमी ह्या जेजूचो मोगान लक्षिलो आमी पाटलाव करया. दुबळीकायेंत निश्कळपणांत आनी विधेयपणान विधेय जावया आमी देवाच्या उतरांत. निश्कळ जावया आमच्या संबंधान. काजार जिवितांत घोव बायलां विस्वासी जावन दी, निश्कळ जावन दी, पवित्र जावन दी. काजाराचें पयलें ह्या काजारा उपरांत ह्या विधव जाल्ल्या वेळार विधूर जाल्ल्या वेळार हांव कारपणांत जियेतलें न्ही मोगाचें न्हू. आमचें निश्कळपण सांबाळया. देवा थंय विस्वासी आमी रावया. आमी खालतेपणान जियेवया, विधेयपणान जियेवया. मात न्ही दुबळीकायेन देवान दिल्ल्या आस्तबदीक आमकां खंडीत जावन गरजेचें. जायचेच ह्या संवसारांत आस्तबदीक आमकां जाय पूण मोगाचें आस्तबदीक आमी लोभ दवरचें नाका. आस्तबदीकच आमचें जिवीत जावचें नाका. देवाक मानवचें जावन आमच्या जिविताचो शेवट सान डॉमिनिक आमा समेस्त बसो तूं विनंती करून दी. तर आमी एक घडीभर दोळे धांपून आमी मागया. समी ह्या जेजू हो उंड आनी वायन तुजी सुकूड आनी रगत जावन पवित्र आत्म्यातय बदलतना म्हाकाय चड आनी चड सान डॉमिनिका बरी बदल. हांवें संपूर्ण तरान तुजो जायचे समिया, तुजो जायचे धनिया, तुजो जायचे म्हज्या देवा. हर एका तरान हांवें तुका मानवा जाय. मरियमायेक मोगा आसूं जायचे रोजार सायबिणेचो मोगा आसूं जावन मरियमायेच्या खातावेन काळजा मारिफान सांता भक्तां सांगता आंज बुडयान सांगता देवाक मानवंक म्हाका कृपा दी. आमेन आमेन आमेन. बेटवणीचें गीत आमी गावया. सगळीं उबे रावया आनी भावार्थाची प्रार्थना व्हडा भक्तीपणान आतां आमी देवा मुखार दवरया. सर्गेचो देव बाप हर एक आमच्या गरजांनी आमकां तो पावता. सान डॉमिनिकाच्या आवयन मागलें एक भाग्यवंत भुरगो आपणाक जाय, देवान तिका दिलो. आमी मागया आमी भाग्यवंत जावच्या खातीर सगळ्या मनशा कुळांचो आमी आजचेचो थंय सडवण सोडच्या खातीर आमच्या भारत देशांत स्वातंत्र्योत्सवाची तयारी जाता आसतना सुरक्षीत तरान आनी व्हडा संतोशान आनी दाबासान स्वातंत्र्योत्सव जावंक मरियमायेन देवान कुडी आत्म्या समेत सरगार घेतल्या बरी आमकांय देवान एक दीस सरगार घेवच्या खातीर आमची सर्त्या सवां देवा मुखार दवरया. मोगळा बाप्पा पवित्र बिच्या सर मुखेल्यांनी ह्या जगधर्मिकांनी बऱ्या बाबडती जिणयेन जेजू सक्त जावं ताच्या परजेक मेलपंक्त जावं तुज्या सक्तेन बरो म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बाळक जेजूच्या पांयां तळा आयिल्ल्या सर भक्तिकांची
सर मागणी ऐकून तांच्या काळजाची आशा बगय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन समकोंक कुमो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. बरी भलायकी आशिवन हांगासर आयलेल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकीचें देणें फोव कर. जिणें सदां तुजे सेवेक तुजे कुशेक कल्तीमान घालूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. हांगासर जावच्या वावराक आनी येवजनाक आदार दिवच्या सहदानी सेवा भेटोवच्या धार्मिकाक आनी स्वयंसेवकाक तुजे दाराळ बेसांव दिवन तांचे जिवी सोबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रयोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरतेल्यांक सुदर्शितल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. खाजगी वैयक्तीक गरजां बसत व्हडा भक्तीपणान आमी मागया. बोमाकडा सर्गींचे बापा, जे कितें मागणी आमी तुज्या मुखार दवरली आनी जे कितें आमच्या काळजांत आसा तां आमकां व्यक्त करूंक आमी सकवना. तूं जाणाय बापा आमचें काळीज बरें करून तूं पारकिताय. आमकां समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल. सदांच आमकां तुज्या मोगांत चलय. सो जियेताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सरदेणी घेऊन आयल्या कालतेपणी नितळ निर्मळ मनी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी. स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पिता तुका. फुड्या वायना सवे घे तूं आमकां बर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पिता तुका. हुंड्या बायना सवे घे तूं आमकां बर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. जे कितें आसा तुजेच देणे जावन आसा. तुजे आशेक तुजे कुशेक काल सांभराकोन आसा. धन आमचे समर्पिता वायच्या दिसा जीवन हे तर कृपा तुझी वोतून आमचे. स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पिता तुका. हुंड्या वायना सवे घे तूं आमकां बर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. स्वीकार कर मोगा बापा आमकां सर्पिता तुका. उड्या वायना सवे घे तूं आमकां बर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान
आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवेन सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या न्याय पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. सर पदवीदार देवा आमच्या बापा भाग्यवान दोमिंगाच्या विनंतीन आमची देणी आनी मागणी दयाळपणान तूं मानून घे आनी क्रिस्ती भावार्थ राखतात आनी परगडतात तांकां ह्या बलिदानाच्या बळान उर्बे वोंद आनी दैराधीक कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवान दोमिंग तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभे तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवान जिवीत आमकां धैर्य दिता तर ताची शिकवण आमची गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान तूं आमकां सदां सांबाळ व्हरताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit darbaraso सर्वेस्पतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तुमचो सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदीं समिया जेजून उंडो घेतलो. तुका धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास कर. लिओ आमचो पापा पीटर पोलमचे गोडी बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगोन वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगतीन धरलेल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरे देवाच्या माये सांगाती तिचो पती भगेवन जोजे भगेवन धर्मदूता भगेवन दोमिंग आनी सर्व कणी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर
ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सांत दोमिंगा देवाचें राज्य स्थापन करच्या खातीर वावुरलो. आमी वावरूंक फुडें सरया. जेजूच्या उतरांनी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातखांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माय म्हाका असो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप कट्टले आमचे काकोत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कट्टले आमचे काकोत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या त्या दैवीक जेवणाक आपण मेळ्ळ्यात ही आमी सर्व सुभागी. म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. मगर बाबणीनो पवित्र कुमगार हे पुंतळार फकत आमी जिबेर मासूं. तुझे खांदी आमकां उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकामी सर जावन आसा. बसयल्या गांवा पायान करता तुझ्या दारार पातयता तुझी ससाय मागता. यात्रिकामी सर जावन आसा बसयल्या गांवा पायान करता तुझ्या दारार पातयता तुझी ससाय मागता. सोम्यामी समेस्ता दितू विशेवामका कोस्टोन सनून गेल्या वास्ता लाभय शांती आता. यात्रिकामी
सर जावन आसा पासयल्या गांवा पयान करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता यात्रिका मी सर जावन आसा पासयल्या गांवाक पयान करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय मागता कांतामी पै करता उजवाडांचे पांक तुझ्या एकास्तिनावरी आमकां तूं वाटक यात्रिकामी सर जावन आसा पासयल्या गांवा पयान करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी सर जावन आसा पासयल्या गांवा पयान करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय मागता काळजांत आयिल्ल्या सुमया जेजू कमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान बरो आमचे काळज समतो आयला ताच्या उतरारुपी ताच्या कुडी रक्तारुपी आमच्या आत्म्याचे आनी आमच्या कुडीचें पोशण तो जाता ह्या सुमयाचेर विस्वास दवरया तो ताचो फाटलाव करूंक आपयता ताच्या शिगूण आपणाचे ताचे शिगूण आमचे कन्न घेवन ताचो खरेपणी फाटलाव करूंक जायची कृपा विशेश करून मागया सुमयेचो फाटलाव करचे जाल्यार कांय थोडी शर्तां आसात ती शर्तां सगळीं मानून घेवन त्या शर्तां जेजूचो फाटलाव मोग आसूं सेवेचो भक्षण आसूं त्याग आसूं सॅक्रिफीस आसूं आनी गलतेपण आसूं विशेश करून ह्यो सगळ्यो कितें कायदे आसात शर्तां आसात ती पाळणं सुमयेचो फाटलाव करूं जायची कृपा मागया प्रार्थोया भौमगाळ बापा भगवान दोमिंगाच्या परसळीक जणये पासो तुका दिन वासून ह्या सर्गीच्या जेवणात आमी वांटो घेतला ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सभेन तुजी खरी भक्ती वाडय तुज्या दिप्तीवंत प्रसंगदाराची शिकवणूक घेवन तिचें क्रिस्ती जिवीत सुदारीत वचून आनी ताच्या देखीन आनी मागण्यान जेजूच्या आवय सोमर्यमयसो खरो मोग करून जेजूच्या मोगांत आमी सदांच जियोंक पावो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं देखून बसया मुगाच्या भाव भयणीनो व्हडा संख्येने पुणतळार येवन ह्या
मागण्या रितीन वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन म्हणटा आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां मागता. आयचो दीस शुक्राराचो दीस ह्या पुंतळा भोव पवित्र दीस. ह्या दिसा तुमी पुरसत करून व्हड संख्यान पयस जावन आयल्यात आनी आमी सांत नवेनांत आराधनांत वांटिली जावंक सुमेची बेस्ट सावां जोडूंक तुमी आयल्यात. तुमकां सर्वांक शाबासकी पटयत आसतना परत तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पटयता. देव बरें करूं म्हणटा. देवाची जेजूची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर सदांच आसूं दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. खरी एका शुक्रार सकाळीं 6:30 वरार बाळू जेजूच्या मना मीस नोवेन तशेंच पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें पवित्र तेलाची मागणी 10:15 वरार दैवीक कडचो तेर्स 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरार मिसाचें बलिदान देवाच्या उतराची परगटणी उपरांत बाळू जेजूच्या मना नोवेन उपरांत पवित्र तेलाची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण. ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा हांगासर जावच्या मागण्या रितीन वांटिली जावंक समेची बेसांवां जोडूंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. आज विशेश करून आमी आमच्या भारत सरकारा बसून राजकीय फुडाऱ्यां बसून आमच्या भारत देशाच्या सर्व मुखेल्यां बसून आमी मागता आसतना येवच्या शुक्रारा आमी विशेष करून परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर मागता. रजे आयिल्लीं आसात ती परत फाटीं वेचार आसात. हे संदर्भार सर परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर तशेंच तांच्या बऱ्या कामा खातीर बऱ्या विजा खातीर बऱ्या जिविता खातीर आमी मागतले. येवसो शुक्रार हांगासर कितें म्हणटात आसूमसावचो दीस आमच्या भारताक स्वतंत्र मेळ्ळलो दीस. त्या दिसा हांगासर 2 मिसां आसात. एक 7:30 वरार हांगासर फेस्ताची संभ्रमी मीस उपरांत 10:30 वरांक हांगासर सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक नोवेनाचें मीस आनी नोवेन उपरांत पवित्र तेलाची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण आसा. देखून येवच्या शुक्राराची मांडावळ अशी आसा. 7:30 वरांक मिसा उपरांत इस्कॉलाच्या भुरग्यां सांगता मैदानार देशाक मानकन बावटो भारतांव उपरांत 10:30 वरां सक्रामेंताचें आराधन उपरांत उपरांत मिसा उपरांत नोवेना उपरांत भक्तिकांक जेवण. व्हड संख्यान येवन ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटिली जावंक तुमकां उलो दिता. आनी त्या दिसा परगांवांत आसलेल्या आमच्या सर भाव भयणी खातीर आमी मागया. स्टॉलाक भेट दिया. बेंजर केले मीठ तेल दुंपो अगमेंत कोंता मीठ दिनो रेलिको इत्यादी पुरो आसात. ह्यो सगळ्यो आमचे आत्मीचो झुजोवंक जंय जोडूंक तुमकां आदार दितात. त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक तुमकां हांव आपोवणें दिता. दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे तशेंच भुरग्यां पिडे अस्थमा पिडेक थंयसर वखदां आसात. तशेंच दुखीचीं तेलां आसात. तुमी घेवन तसो फायदो तुमी जोडचो. मिसान तुमी ऑफिसान दिया नातर स्टॉलान दिया थंयसर ते घेतात. एरिका ब्रेस्तारा सांजेर 5 वरार विनोडे पंगडाचे मागणी हांगासर आसा. ह्या मागण्यांत वांटिली जावं की तुमकां उलो दिता. तुमचे ते सवा पुंतळा तुमी घाला नांतर हांगासर दवरलेल्या बॉक्सान तुमी घाला. आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता आनी खंडीत जायतें बरेंपण बाळूक जेजूच्या त्या बेसांवांनी तुमकां फावो जातलें आनी खंडीत आमचो बरवसो आमकां निराशी करिना. दनपाराचे जेवणाक कुमक करूंक की तुमकां उलो दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर फुल्ल मुलाची पाकडी दिवन तुमी ती हांगासर जेवणाक कुमक करा. तुमचे कुशेचें कितलें तें जावन आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्माचो दीस काजर जुबल्यो काजराचो दीस कुमगार मिसां इत्यादी आसतना ह्या पुंतळ सोडास्करा जेवणाक कुमकार आनी मिसर भक्तिकां तुमचे खातीर मागता. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची कांय प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. हांगासर कावन्सिलिंगाची वा आत्मीक समोलनाची मंडळ आसा. तुमच्या समस्यांक सुक्त मार्गदर्शक विशेष मागणी आमी करता. तुमी केदाळ येवेत पूण येता आसतना फोन करून आयल्यार बरें. हप्त्या मदीं तुमी येवेत येता आसतना फोन करून आयल्यार बरें. फोन नंबर ऑफिसान मेळटा, स्टॉलान मेळटा, गुगलान मेळटा. तशेंच दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या त्या मिसा वेळार थंयसर प्रसार जाता. तें तुमी पळोवची आनी तुमी तुमची मागणी ते संवाद धाडची वा हांगासर येवन कावन्सिलींग तुमी घेवचें. एक शुक्रार हांगासर कुमसार आसात. आराधनाच्या कोपेलांत सकाळीं 9:30 to 11 वरां पर्यंत हांगासर कुमसार आसात. तुमी सरसुटाय कुमसार जावन हांगासर वत्या मापान मिसान वांटिली जावन सोम्याचीं बेसांव जोडूंक तुमकां उलो दिता. म्हाका बोवडे इच्छा ह्या संभ्रमीक मिसांत वांटिली जावन आराधन करून तशेंच मिसाच्या बलिदाना वेळार अर्थभरीत देवाचें उतर प्रगट करून आमचे खातीर मागलेलें आसा. बाब अब्राहम डिसोजा मोगान ताका आमी अब्ब पद्र्या म्हणटा. डिवायन रिट्रीट कॉल सेंटर मुल्की हांगाचे निर्देशक ते जावन आसात
आमच्या उल्या पळोवदी येवन खालच फोन केल्ले हांवें तांकां हांव इल्लो सुद्दां दुकांत आसा तुमी येवन कुमक करीत म्हणल्यार संतोशान ते ताचें सगळें तांचें इतर कार्य आसलीं पुरा बगलेक दवरून ते हांगासर आयल्यात फादर तुमचो मनपूर्वक उपकार भोवडटा तुमचे खातीर आमी खंडीत मागता तुमचो काळजांतून उपकार भोवडटा सुमयेचीं बेसांवां बाळू जेजूचीं बेसांवां निरंतर तुमचे तें तुमच्या मिसावर आसूं ती मागता पाद्रा बाबा थाळयो भेटून आमी अभिनंदन पाठवया हांगासर आसा भाव मॅक्सी थंय डिवायन रिट्रीट कॉल सेंटर मुल्की थंयसर सेवा दिता आसा संगीत मुखांतर आमकां समेस्तांक मागोवंक कुमक करते आसात बद्दल तुमकांय काळजान थांब देव बरें करून तांकांय दोन ताळयो दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल हांगासर जावनशें आयतराचें तशेंच शुक्राराचें मिसां निरंतर ती लाईव्ह प्रसार करतात आनी जायत्या भक्तिकांक प्रियस्तांक पारायवंतांक गरजेवंतांक मागोवंक आदार दितात तांणीकरच्या सेवेक आमी आभार मानता तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा अनुपम तुजोय काळजांतलो उपकार भोवडटा तशेंच हांगासर अपुरबायेचें गायन करतात आमचे गायन मंडळाचे सरसंदे तशेंच भाव जॉयसन आनी आमच्या संगात सदांच आसात बाप रॉबर्ट क्रास्ता तेका दाळय म्हाका एक बळवंत कितें म्हणटात आदार वालीक दांक ना जाल्यार वाल उबी रावता ना तशेंच म्हाका तें दांक कशें आसात ही वाल वाडटा फुलता जाल्यार ते दांक जावन आदार दितात तांचोय काळजांतल्यान उपकार भोवडटा तुमकां देव बरें करूं हेजे दीस आमकां आयची दीस स्तुती चलून व्हेल्ली आसा आनी जेवणाक कुमक केल्ली आसा ती जावन आसा मुद्दीमाळी वाड्याकारां गुरकार निसो आनी निसर वाड्याकारांचो मनपूर्वक उपकार भोवडटा तांकांय ताळयो दिवन अभिनंदन पाठवया तशेंच हांगासर जेवणाक कुमक केल्लीं आसा तांची नांवां पळयता प्रधान यासक तांकां मानाची वाद दिवन तांकां मान दिवंक उलो दिता विक्टर अनिता आत्तोरू कारकळा तांचो तशेंच शानून डिसोजा स्पेट मेलिटा डिसोजा BC रोडो स्टेल्ला डिसोजा पुत्तूरू नावनाका बेळवाई तांचो मनपूर्वक उपकार भोवडटा समयाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर तांच्या सगळ्या जिविताचेर मागता परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं येवच्या शुक्रारा परत आमी सांगाता मेळया नवेनाकय ती जावया नवेनाचें गीत आमी गावया बाळू जेजू नमन तुका रावतो आमचे संगी सदा बाळू जेजू वंदन तुका आता आनी सर्व ल्हान भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सुमी तो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी मनशांक पावलो पिडा गुण करतय वैग वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें येणाऱ्या शिकयलेलो जेजू मेस्त्री म्हणना वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतान तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळू म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता एक घडी बरोबर बसया म्हाका बाबणीनो जायते ते सवांगासर आसात निरंतर तुमी ते सवांगासर घालतात हे संदर्भार ते संवास वाचतना तुमची ते संवास आसा जाल्यार हांगासर ह्या त्या संवासांत कुर्सिया एकामेका खातीर मागया तिसना बरी भलायकी लाभोवंक 5 जाणां घरान समाधान बरी उलोवणें आसा जावंक सोंसणीकाय आसा जावंक 2 जाणां हात धुवंक गूण जावंक एकल्या बाबा मदलो द्वेश उसोवंक माया मोगान जिवंक 5 जाणांक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी जानवाय लाभोवंक एकल्याक मोलाक येतलो जागो नावार जावंक एकल्याच्या किडनीच्या समस्यांत सुटका मेळोवंक 5 जाणांक शेल कोंकली आनी लंग्स समस्यांत परिहार लाभोवंक एकल्या बापायन भुरग्याक कश्टी नाशें समाधान घेवंक एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दुखून जावंक एकल्याच्या पाटीच्या कणेचे कुशीचे बरीची दुखून उडी जावंक एकल्याच्या कुडीची गॅस्ट्रिकाची बिड संपूर्ण रितीन गुण जावंक एका कुटुंबा शांती समाधान रास करूंक परगांवांत आसलेल्या कुटुंबा शांत्यांक कमान बदलती तशेंच तांकां बरी भलायकी संतोश समाधान फावो जावंक एकल्याची रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक एकल्या कृषीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाभोवंक 5 जाणांक थायरॉयड समस्यांतल्यान सुटका मेळोवंक एकल्या चलयेक नेगेटिविटी पयस सरोवंक डिप्रेशनांतल्यान सुटका मेळोवंक मदीक समाधान संतोश मेळोवंक पॉझिटिविटी एनर्जी रुता करून जिवीत बऱ्यान बांदून हाडूंक कृपा मेळोवंक MBBS तरणाट्या शिकूंक जाणवाय गिन्यान फावो जावंक तेका जाणा आती धरली सगळीं कामां शबिद्यान पंथा पावोवंक तेका जाणाची मायग्रेन ती गुण जावंक तेका जाणाच्या आती पांयाच्यो गांठी दुखी गुण जावंक एकल्याची पेंगट्याची दूख पांयांची दूख शिराची दूख संपूर्ण रितीन गुण जावंक 5 जाणां जागो बऱ्या मला विकून वचोवंक 2 जाणां भुरग्यांक सारकें उलोवंक जावंक 5 जाणांच्या कातीची पिडा गुण जावंक एकल्याच्या घराचें काम वेळार जावंक
एकल्याच्या गर्भांत भुरग्याची वाडावळ सारकी जावंक 10 जाणां बरी सैरीक लाभोवंक 5 जाणांक आमाल पियेवण्यात सुटका मेळोवंक 10 जाणांक बरी कामां लाभच्याक तशेंच 26 जाणांक विविध त्या सवां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा. तांचे खातीर आमचे खातीर मागया आनी प्रती रितीन हांगासर गल्फांत काम करच्या एका भयणीच्या सर्व समस्या परिहार लाभोवंक बाळका जेजू लागीं मागोवंक विनंती केल्ली आसा. तशेंच ह्या भयणीक ताका मोस करूंक या ताका कस्तार घालूंक वा पास म्हणूंक वा समस्यांक वळख करूंक थंयसर एक फितुरी केल्ली आसा. ह्या पासत मागोवंक विनंती आसा. त्या मनशाच्या मतीक उजवाडावंक आनी आमच्या भयणीच्या ह्या भयणीक ह्या मनशान दिवच्या समस्येंतल्यान परिहार लाभच्याक मागोवन विनंती केल्ली आसा. तशेंच आमच्या सत्य समा खातीर मागया. परवां आयतारा म्हज्या मायेचें मरणाची रीत जावची आसा ती बऱ्यान जावंक कांयच अडखळ नासतना पावसाचें कांय अडखळ नासतना सगळें सुशेगाद बऱ्याकन जावंक सोम्याची कृपा मागया. आमी दिमी घालया. आमी दिमी घालून हात बार सोम्याची स्तुती करन सगळीं त्या सवा इरादे सोम्या मुखार आमी दवरया. अर्गां तुका सोम्या जेजू सगळ्याक तुका सोम्या जेजू अरदान तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 ओला मारा भवर्ता ओला मारा विश्वास ओला मारा भरवसा ओला मारा आमचो स्वामी आमचो वैज आमचो देव आमचो राखुंदा आमचो भरवसो आमचे मध्ये आसा आमचो भरवसा आमकां निराशे करिना. सोम्या उलो मारा सोम्या जेजू आमी तुका उलो मारता भवर्ता उलो मारता विश्वासीपण उलो मारता दिनवाची काळज उलो मारता सोम्या जेजू आमकां तूं सर्व बरें जाणाय आमची चिंता जाणाय आमच्या काळजाचे हत्रेक जाणाय आमच्या सगळे कुडीची सगळे पिडा तूं जाणाय आमचे कश्ट जाणाय आमचे कुटुंब जाणाय सगळे समस्या जाणाय सोम्या तरी आमी वरा भवर्त्यांनी मागणी तुज्या मुखार दवरता सोम्या आमच्या मागण्याक कांदे तुज्या ओड काकूळ दिन आमची मागणी आयकून घे तुज्या बेसवानी बर सगळ्या मागलेल्या हरी एकल्यांक तुज्या बेसवानी बर सोम्या भुरग्यांक शिकोवंक तूं जाणवाय की ना फोव कर भुरगीं नातलेल्या काळजारी जोड्यांक भुरग्याचे देणे फोव कर कामां नातलेल्या कामां फोव कर सैरीक नातलेल्या सैरी फोव कर भलायकी नातलेल्या भलायकी फोव कर समाधान नातलेल्या समाधान फोव कर नीतपणा नातलेल्या नीत फोव कर सवय तुज्या बेसवानी बर सोम्या आमची मागणी आयकून घे तुज्या ओड काकूळ दिन आमकां आशीर्वाद दी. हालेलुया 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 आयक मुझे मागणे सोम्या देजो उदार काळी तूं दे म्हाका आयच्या दिसा परत एक पटी सोम्या जेजू आयक मुझे मागणे सोम्या जेजू उदार काळी तूं दे म्हाका आयच्या दिसा सगळी सांगाता ए बघेवन जेजू बळका तुजी सर्व पदव्याच्या पैतरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव कोल्लो आसता तुका बातयेन उलो मारतले सकडां देख आयक तुज्या बेसांवांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव भवी जावं तुजें राजम कयूं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आणि देवा सपूत मनी सलाम आणि देवा सपूत मनी सलाम आणि देवा सपूत मनी सलाम नमान मरिया कृपे मरले सम तुझे संगत आस्त्रे मी तू सुदेवन सदवी फॉर जगस चेंजेस जो नमान मरिया कृपे मरले सम तुझे संगत आस्त्रे मी तू सुदेवन सदवी फॉर जगस चेंजेस जो नमान मरिया कृपे मरले सम तुझे संगत आस्त्रे मी तू सुदेवन सदवी फॉर जगस चेंजेस जो आणि देवा सपूत मनी सलाम आणि देवा सपूत मनी सलाम आणि देवा सपूत मनी सलाम महिमा बापानी बतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी बतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी बतानी पवित्र आत्म्या जिजो बळकम चेर बेसांगली जिजो बळकम चेर बेसांगली जिजो बळकम चेर बेसांगली मी सगळी संगत मागया हे जेजू तुवें सांगलाय मगांनी तुमी घेतल्या सुदांनी तुमकां मेळटले आनी बड्यांनी तुमकां उक्तें जातलें तुज्या भोवभोगीवंती माया मरीचे मजतीचेर पत्योन हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळत शें कर एक घडी परतोळेता आमच्या गरजां खातीर
आमच्या कुडीच्या मोतीच्या बऱ्या भलायके खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या सन्या खातीर आमच्या दिसपट्ट्या वावरा खातीर आमी मागया. सगळी संगत मागया. ए जेजू तुवें सांगलाय तुज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सगळी स्वभाव तुमकां दितलो. तुज्या भोवभोगीवंती माये मरयेच्या मजतीन हांव गलतेपणी अधी करचें तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता आनी तें म्हाका फोव कर. आज मागया विशेश करून आमच्या भारत देशा खातीर प्रति रितीन भारत देशांतल्या सर्व राजकीय फुडाऱ्यां खातीर सरकारा खातीर तशेंच धर्मीय मुखेल्यांक खातीर तशेंच राजकीय मुखेल्यांक खातीर आमी मागया. सर्वांनी स्वार्थ सोडून सर्व लोकांक एकाच देशाची खरी नागरिकां म्हणल्यार समजून तांची हक्कां राखूंक आनी त्या हक्कां जिवंक अवकाश करून दिवची. बरी काळ सामाना तांची ती रुतां जावं दीत म्हूण आमी मागया. सगळी संगता मागया. ए जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संवसार आसात पूण म्हज्यो त्रास रशिनात. तुजे भोवभोगीवंती माये मरयेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवोसो आसा. आमी मागया ह्या पुंतळाक घेवच्या हरिका भक्तिकां खातीर पयस पयस तावन येतात पयस तावन येतात दैत्य महिलां पयस तावन हांगासर ह्या पुंतळाक जेजूचेर बरवोस दवरून येतात. हांगासर बरवोस दवरून आयिल्लीं सगळीं संतोशान फाटीं वचोसें हांगासर येवच्या सर भक्तिकां खातीर मागया. जेजू आमचो बरवोसो तो आमकां निराश करिना. जेजू आमकां आशिर्वाद दिता. बाळू जेजू आशिर्वाद असो जेजू हांगासर आयिल्ल्यांक भलायकेचे आशिर्वाद समाधानाचे आशिर्वाद जैताचे आशिर्वाद बऱ्या कामाचे आशिर्वाद भुरग्याचे देण्याचे आशिर्वाद तशेंच हांगासर आयिल्ल्या आनंदाचे संतोशाचे आशिर्वादां समयाची निरंतर फाव जावन दीत म्हूण आमी मागया. सगळी मागणी संगता गुंतून बाळका जेजूक समर्पिया. ए अजबंचा जेजू बाळका कधीने नेबेसाऱ्यान भरले आमच्या काळजांचेर एका कुलची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार आमी पडोवन मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरोवले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी. नित्यरात्री घाल मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वेळी सर कस निरासपण तुजे कुमाकांनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णोवच्याक सदां सर्वता आमेन. एकडी बोर आमी आमच्या थर्द्याचेर दवरया. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणाक आतां घरकां दिया. विसनांक शेळ कोंकणी ताप गूण सावन बरी भलायकी लाभलेल्याक 5 जाणांक काजरी जोड्या भुरग्याचें देणें फोव जाल्ल्यांक दादारांक घरांक समाधान फोव जाल्ल्यांक 5 जाणां शिकून बरी जणवाय गिन्यान फोव जाल्ल्यांक 2 जाणां कातीची बिडा गूण जाल्ल्यांक 5 जाणां बरी सिरीक फोव जाल्ल्यांक एकल्याच्या मतीक बरी भलायकी समाधान फोव जावन नेगेटिविटी पयस जाल्ल्या पॉझिटिविटी रुतां जाल्ल्याक एकल्याची परीक्षा बऱ्यान बरोवन पास जाल्ल्याक 2 जाणां यातून काम सुबीत्यान बंद पावलेल्याक परगांत असलेल्यांक बरी भलायकी भद्रती फोव जाल्ल्या खातीर ह्या कुटुंबांत समृद्धी रास जाल्ल्या खातीर एकल्या कृषीचेर बेळ्याचेर आशिर्वाद लाभलेल्या खातीर एकल्या हातीन धरली सगळीं कामां शबिद्यान बंद पावलेल्या खातीर 10 जाणांची गांठी दुखू तकली पटापट गुण जाल्ल्या खातीर 11 जाणां बरें आनी गरजेचें काम फोव जाल्ल्या खातीर तशेंच 20 जाणांक लाभलेल्या सर्व बऱ्यापणाक पातोत अर्गां दितात. तांचे सांगत आमची अर्गां गुंथया. आमकांय लाभलेल्या बऱ्यापणाक आमच्या सुमया जेजूक काळजांत अर्गां दिवन हे अर्गां मागणें सांगता म्हणया. हे भोव धार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सडपडटा. आमकां ते केल्या ते उपकार खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुलते आमी वर्णय दिल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं आमी तुजे पद्य दवरता. तुज्या जपाची म्हाजी मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सगळीं तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजे कडेन नातली दैवीक मजो जोडून दीत. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. समियाचे नांव आमचो आदार सुमिया दयेन आयक म्हजे मागणी आनी म्हजी भोग तुजेशी पावोन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं सर्व दळ्यान मोगान भरलेले देव आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजी गुण करचे सगळ्यात पिडेस कुडीक लाभोंक कस बघतल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर भुरग्यांचे प्रत्येक जावन तरेतरेच्या पिडेनी कश्ट दिल्यांचे उदाळ दिसत घाल. तांचे मोतीचे आनी कुडीचे सर दुख तांचे तावन पयस कर. तुज्या पुता बाळो जेजूचे कृपेन तांकां कुडी येतमेची पुर्ती भलायकी लाभय. अशांगात आनी तुज्या संगातपणा जोडलो दैवीक अनुभव आनी सस्नाची जीव जोडून तांकां आदार साव. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रीतिमय ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರಯತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರೋ ಕರುಜಿನ ಗಳಿಂದ ರಾಳುತ್ತಿರುವಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥದಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. प्रार्थोया. समी जेजू ख्रिस्त तुमचे सव्या रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं.
तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सभेन जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता मुगळ भाव भयणीनो भक्तीन आमी सांग नवे नांदवंटी जाल्ल्या तुमकां समेस्तां अभिनंदन पठयतना आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां समेस्तां देव बरें करूं मुगाच्या भाव भयणीनो येवच्या आयतारा म्हज्या मायेच्या मरणाची रीत ताकोडे फिरगजीन चलतली 3:30 वरार घरा काडूंक आनी 4 वरार इगर्जेंत मिसाच्या बलिदाना संगी मायेच्या मरणाची रीत थंयसर चलतली देखून तुमकां समेस्तांक हांव मोगाचें आपोवणी दिता तुमी सर्वांनी येवन म्हज्या मायेच्या मरणाच्या रितीन वांटेली जावन आमकां दुखेस कुटुंबाक प्रती रितीन म्हाका आनी म्हज्या भाव भयणीक बुजोवंक आनी मायेच्या आत्म्याक शांती मागोवंक तुमी येवंक जाय आनी ह्या मरणाच्या रितीन वांटेली जावंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता हांगा तावन वेतेल्यांक बसाची वेलावरी आसा आमची बसां आसात आनी वेची वेलावरी आसा तुमी हांगासर दनपारां 2:30 वरांक आयल्यार 3 वरां इतल्याक हांगासर आयले बरीच बसां सुटतलीं देखून तुमकां अवकाश आसा देखून तुमी येवन आमच्या दुकान वांटेली जाय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा सोमी आमकां सदांच बेसांवांनी भरून दी आनी आमच्या मायंक ससनाचो विशय फाव करून दी म्हूण मागया जेवण नी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आतां आमी पवित्राची मागणी करता एका जगतीसर एका जंगासर पवित्राची मागणी करच्याक आयती पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवण ये आमचे तू देवण ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवण ये आमचे तू देवण ये आमकां तुजी कृपे देणी फळादिकर आमची अस्कजिनी लाभय आमकां तुजी कृपे देणी फळादिकर आमची अस्कजिनी फळादिकर जिनी पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवण ये आमचे तू देवण ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवण ये आमचे देवण ये
कुटुंबांची कामी माया मोगा लालेण मागता लाभय तुझी कृपा कुटुंबांची कामी माया मोगा लालेण मागता लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये वावरून दैवी शेतांनी स्वाद मोना तेला आमकां जेजूच्या मोगा वावरून दैवी शेतांनी स्वाद मोगा तेला आमकां जेजूच्या मोगा तेलाय ताच्या मोगा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये तशेंच बाळू जेजूचें पूर्ण शेत अलंकार फादर मेल्विन हांव तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगेचें आसचें बाळू जेजूचें पूर्ण शेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पूर्ण शेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत तुमकां सर्वांक स्वागत.